धापया. स्वर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता आयच्या ह्या सुरवातीच्या दिसा पासत आनी तुजी येवजण आमी सगळीं एकठांय जावन ह्या घरान तुज्या देवाचें उतर आयकूंक, जें उतर आमकां जिवीत दिता, जे उतरान आमकां सगळीं समजुणी जाणवाय ह्या संवसारान आमी जियेता. पूण आमी तुका जाय तशें जिवीत जिवपाक तुवें आमकां आपोवणें दिलां. तें आमी कशें घेवंक जाय ते ह्या दिसांनी तूं आमकां शिकयताय. जोण एकल्याच्या तोंडानसून होच पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो. तो आमचो शिकोवणदार. आनी त्या पासत पवित्र आत्मे तुका आमी एकवार दिता ह्या जाग्याचेर, ह्या आमच्या सगळ्या भाव भयणीच्या जिवितान जें कितें आमी शिकतलीं तें आमी आमच्या बुकाळ न्हू आमच्या काळजाचेर बरोवंक. कित्याक बायबल म्हणटा जें तुज्या काळजान कितें आसा तें तोंडानसून भायर सरतलें. ते पासत जेजू आमी तुका आर्गां आनी दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमेन. जेन्ना आमचो रिट्रीट स्टार्ट जाल्लो न्यू क्रिएशनान म्हणून हांव म्हाजे अशें व्हडवीक सांगिना, पूण पवित्र आत्मो म्हाका त्या टायमाचेर न्हू आमी रीच आवट करतालीं. जें आमकां कितें मेवलें न्हू सगळ्या लोकांक सांगतालीं. कितलो रिट्रीटाक लोक येतालो. इवन एकदां पापान म्हाका विचारतालो तो एवरी मंथ आयज कोणाक नेवें हाडलां. पूण हांव सांगिनासलें, पूण ताका कळटालें. ही व्हडवीकाय न्हू आमचें एकूच काम हें संवसारान आमी आमकां जेजू मेवला तो दुसऱ्याक दिवपाक जावो. आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्मो घेतलोलो न्हू, सगळ्यां कडेन पवित्र आत्मो आसलो न्हू, आनी त्या टायमार आमकां मेवल्लो न्हू. न्हू आतां आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें पळोवया आमी. गॅलिशियन 3:3 आमकां कितें सांगता तें पळोवया. कोंकणीन घाला. थँक्यू जिजस. कितें म्हणटा कोंकणीन पळया. देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केलां तें तुमी आतां कुडीच्या कामांक सोंपोवंक सोदता. इतली तुमची मोत उरल्या. म्हणजे देव आमकां पावलू आमकां आमकां न्हू गॅलेस्कारान बरोवन आमकां कितें सांगता. गॅलेस्काराचो लोकूय न्हू पयलीं स्वत मानतालो, मागीर परत ते दुसरे कडेन गेले आनी स्वत मानूंक लागले. ते पयलीं न्हू आमी फर्स्ट लायन वाचची जाल्यार तेजी फर्स्ट लायन 3:1 म्हणजे ते दुसऱ्या हांचेर विस्वास दवरूंक लागले. कोणी कितें केलां काय म्हाका. आमी म्हणटा न्हू, थोडी म्हणटा गाडया पोण केलें, कोणी आनी कितें केलें म्हाका म्हणटा न्हू. म्हणिना आजुनूय आमचें आसा तशें न्हू. तशेंच हे गॅलिस्कारांचे न्हू लोक तशेंच म्हणटाले. तेंच्यांनी अशी देवाचें उतर पयलीं तांकां पावलून दिलेलें. म्हणून पयलीं तांकां म्हणटा ओ फुलीस गॅलिस्कार, हू हॅज bewitched you that you should not obey the truth before those eyes, whose eyes Jesus Christ has been heavily set forth crucified among you. आमकां कोणी कितें केलां काय म्हणटा न्हू. कितें म्हणटलो आमी स्वत मानता जाल्यार पिसो म्हणटा न्हू. हांगा फुलीस पिसो म्हणटा न्हू आमकां. खेजूरूय आमी स्वत मानीत जाल्यार आमकां कितें म्हणटलो देव पिसो. आमी तर हेणी म्हाका कितें केलां, तेणी म्हाका कितें केलां म्हणून हांव हें जाता म्हणटा तर विस्वास दवरता असल्या हेंचेर सुपरस्टिशनाचेर जाल्यार आमकां कितें म्हणटलो. आतां कोंकणीन वाचून पळोवया. गिन्यान नासलेल्या गॅलेस्कारांनो, तुमकां कोणी मंत्र बी केला. खुर्सार मारलेलो क्रिस्त जेजू तुज्या दोळ्या मुखार निथो चितारलेलो आसा. कितें म्हणटा आमकां गिन्यान नासलेलें न्हू असल्याचें स्वत मानता तांकां आमकां कितें म्हणटा पिशी न्हू इंग्लिशीन. आनी हांगा गिन्यान नासलेलें न्हू.
आमकां कितें म्हणटलो, अशें जर आमी सोत मानीत जाल्यार तो गॅलेस्करान म्हणटालो न्हू, आमकां गिन्यान नासलेल्या गोंयकारां न्हू म्हणटलो न्हू. जेन्ना आमकां चडशें मेळटा न्हू, अशें कोणी कितें केलें म्हटलें न्हू, आमकां पावलूस गॅलेस्कराच्या चिटीन बरोवन सांगता, तांकां सांगता म्हणजे आमकां तें सोत मानूंक जायना, आमी जेजूक खुर्सार पळोवंक जाय म्हणटा चिंताल्लो. कित्याक जेजून खुर्सार कित्याक पळोवंक जाय? जेजून आमचें सगळें घेवन मेला न्हू. आमकां कितें संवसारान असलें कोणाचें वायट बीन लागतलें, कोणी कितें केलें तेणें सगळें घेवन मेला. सगळें विचक्राफ्ट कितें आसा तितलें घेवन मेला, तें आमकां लागचें ना. आमकां ताका लागून पळय म्हणटा फक्त खुर्साचे तेणी कसले त्याग दिला ते आमकां कळटा, समजता. आमी सोत मानिना, मानतालीं पयलीं, हांवूय मानतालीं. कोणी तरी कितें केलें म्हणून अशें जालें, आमगेर अशें जाता, आमी सगळीं सोत मानतालीं पयलीं, कोणूच ना म्हणचो ना न्हू. इवन आतां आयकूंक येता, देवाचे मनीस बसून सांगता तुज्या घरान कितें आसा न्हू, सांगिना देवाचें उतर बसून. एक दीस हांव टी व्ही पळयताली आनी देवाचो मनीस आसलो, आनी तो आतां टी व्हीचेर सून तो पुरगुट्टालो देवाचें उतर. तो कितें म्हणपाक लागलो, कोणाच्या तरी घरान आरमारीन कितें तरी आसा. आतां म्हाकाय डावट न्हू, म्हाका येवंक जावो न्हू, पूण त्या टायमाचेर म्हाका देवाचें उतर मेवलें. हें पुलीस गॅलेस्करान म्हाका तेन्ना मेवलें म्हणून कितें जालें, हांवें सोत मानूंक ना, पूण हांवें म्हटलें जेजू कितलो लोक तरी आतां सोत मानून आरमारीन सोदतलो न्हू, कित्याक देवाचो मनीस न्हू. यहाँ जो बोलता है पाउल, पागल जो कौन, किसने मेरे को ऐसा किया है, सुनती है ना, मंत्र किया है, तंत्र किया है, उस लोगों को यीशु बोलता है पागल लोग. उनको ये नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा है, सब लेके ही मरा है. सब क्या है ये, कोई किसने हमको क्या किया है वो लेके ही क्रूस पर मरा है. सब बुराई लेके गए, हमको सब अच्छा ही दिया है उसके क्रूस पे मर के. इसलिए वो हमको कोई किसी ने बताया तो अब हमने बोलना चाहिए यीशु ने हमारा सब ले लिया है क्रूस पे. जब हम उस पर विश्वास रखता है ना, तब हमको लोग पागल भगवान बोलेगा. हमको ये नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा विश्वास रखते हैं. हम सिर्फ यीशु ने क्या किया हमारे लिए वही ज़्यादा ये करना है, मनन करना है. वो लोगों का वो किसने ये किया थे किया, इस पे नहीं है. आयज आमी येताना भाव सांगतालो एक, कितें जालां म्हणटालें आमचें रुल्स, कोणी पळय पयलीं कितें केलां तें कित्याक केलां तें आमकां खबर ना. आतां गाडयेक म्हणटा लिंबू आनी मिरची बांदता, तें काय जालें कित्याक बांदता, ना म्हजो बापूय बांदतालो न्हू. आं खरें, म्हजो बापूय बांदतालो न्हू म्हणून हांव बांदता. पूण थोडे थोडे अशे हे आसा, रूल आसा सोत मानता, कित्याक आमची जाणटी करताली म्हणून न्हू. थोडे थोडे आमी कितें कोत्ता न्हू, तें तेणी केलां म्हणून आमी केलां, पूण सारकें मिनींग खबर ना. मिनींग खबर आसा ना न्हू. आमकां तेका लागून आमकां बायबलान आमकां म्हणटा गिन्यान नासलेली.
जे कितें आमी करून येता न्हू तें केलां म्हणून आमी करता. कळ्ळें? एक ब्रदर एक प्रीच करतालो. तो सांगतालो एक भयण आसली, तिच्या घोवान म्हणटा शेवटो हाडलो, बरो व्हडलो शेवटो हाडलो. तिणें कितें केलें, अर्दें कापलें शेपूट बरें व्हडलें आनी कापून भायर उडयलें. सो घोवान तिका विचारलें, तुवें इतल्या म्हारग शेवटो हाडून तुवें अर्दो कित्याक केलो तो? ती म्हणूंक लागली, म्हाजी मामी करताली म्हणून हांवें केला. सो ते मामीक विचारलें, तूं कित्याक करताली? सो म्हाजी मामी करताली. ते मामीक विचारलें, तूं कित्याक करताली? तर म्हाजी कायल नुस्तें भाजता ती कायल धाकटी आसली म्हणून हांव करताली. कळटा? आमी कसले थोडे थोडे रुल्स कशे पावोवन येयलेले आसा न्हू. आमी ते रूल कशे म्हाज्या कोणी केलेले म्हणून आमी तेंच करता आनी आमची भुरगीं तेंच करता. ताका लागून आमकां तो गिन्यान नासलेलें म्हणटा. स्वत मानता हेजेरूय स्वत मानता न्हू आमी. स्वत मानिना हेजेरूय. थोडी म्हणटाली वाल न्हू चेपलां परती पडत जाल्यार झगडी काय कितें जाता म्हणटाली न्हू. ब्रदर एक पापा सुद्दां न्हू एक टेस्टिमनी दिता हेजेर युट्यूबाचेर म्हणजे तेजे सिडीचेर आसा. तो खंय कितें करतालो, रिट्रीट एक दीस रिट्रीट आसलो खंय आनी खूब वाणू सगळ्यो चेपलां परती पडलेली. तो सारकें करतालो खंय. म्हणजे ते कितें कोणी तरी सांगलेलें न्हू, कोण तरी केल्लें न्हू तें करतालो. मागीर जेन्ना पवित्र आत्म्यान ताका विचारलें येतें सारकें काय म्हणून, मागीर सोडून दिलो. केन्ना सोत गावलें तेन्ना. आमी करता न्हू, आजुनूय थोडी करता न्हू. कित्याक करता आमी? कोणी तरी पयलीं केल्लें तें कित्याक तें खबर ना. कोण झगडी जाता काय कितें म्हणून न्हू. सो आमी तितूंतली भायर सरोंक जाय. आमकां देव कितें म्हणटालो, गिन्यान नासलेलीं. आमी गिन्यान नासलेलीं. आमकां जेजून गिन्यान नासलें. आमकां बरें तेणें आपणाची मोद दिल्या न्हू. 1 Corinthians 2:16 म्हणटा, कोणाक म्हणटा मोन मेवलां? जेजूचें मोन आमकां मेवलां सगळ्यांक. जेजू क्रिस्ताचें. आमी गिन्यान नासलेलीं न्हू. आमकां जेजूची वळख मेवल्या. मेवल्या न्हू आमकां. दुसरी लायन पळोवया आमी. एक मात तुमचे कडेन हांव जाणो जावंक सोदतां. तुमी घेतला तो पवित्र आत्मो सुमेध फळ मारला ती कामां केल्या देखून घेतला. आपूण तुमकां विचारता म्हणटा एकूच पावलो. म्हणजे आमकां एक मात आपूण तुमकां खरेंच विचारता म्हणटा, जाणो जावंक सोदता तुमचे कडसून तुमी पवित्र आत्मो कसो घेतला. सुमीत म्हणजे कायदो पाळून घेतला. सुमतीचे कायदे फरमायला ती कामां केल्या देखून घेतला व तुमी पोरगोटल्या त्या शुभ वर्तमान तुमी भावार्थान मानून घेतला. म्हणून कसो पवित्र आत्मो घेतला आमी? एक कायद्यान घेतला काय जे देवाचें उतर पोरगोडटा तें स्वत मानून आमी पवित्र आत्मो घेतला न्हू. काय कायदे पाळून कायदे पाळून घेतल्या ना न्हू. आमी जें देवाचें उतर पोरगोडटा न्हू तेन्ना आमी पवित्र आत्मो घेतला म्हणटा. आसा एकठाणान आसा. जेन्ना पिटर पोरगोडटालो देवाचें उतर तेन्ना सगळो लोक अनभावार्थी आसलो. सगळो लोक पवित्र आत्म्यान भरलो आनी जिबेचे भासो उलोवंक लागले पोरगोडटाना. तोच पावलो आमकां विचारता, तुमी म्हणजे जेजू विचारता, तुमी पवित्र आत्मो कसो घेतल्या? कायदे सुमतीचे कायदे पाळून काय देवाचें उतर पोरगोडटाना? देवाचें उतर पोरगोडटाना आमी स्वत मानला न्हू, भावार धरला देखून आमकां पवित्र आत्मो मेवला. द तिसरी लायन. थँक्यू होली स्पिरीट. देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केलां तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांक सोंपूंक सोदता. तितली तुमची मोत फिरल्या. आतां आमकां देवाचो आत्मो कित्याक दिला? देवाचो आत्मो आमकां कित्याक दिला सगळ्यांक?
म्हणजे कुडीचें काम करूं काय देवाचें काम करपाक? आतां आमी देवाचें काम आमी पवित्र आत्मो घेवन कितें केलां? आमी देवाचें काम केलां. जर आमी कुडीच्या कामाक परत गेल्यार तो म्हणटा की तुमची मोत फिरल्या. तुमकां जो पवित्र आत्मो मेवला, जो परगट करतना तुमी भावार्थ दवरला आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां मेवला, तो पवित्र आत्मो घेवन तुमी कुडीची कामां करून घेतल्यान काय म्हणटा. आमी कितें करूंक जाय? आमचें काम कितें? देवाचें उतर परगडपाचें. जोण एकल्याचें काम देवाचें उतर परगडपाचें. आनी देवान आमचे एक शिक्को मारलेलो आसा. शिक्को मारला आनी तो म्हणटा एक व्हडविकायची कारण न्हू म्हणटा. आमगेर जाणा जावंक जाय आमकां शिक्को मारला तो. सगळें कोणाक जाणा जावंक जाय देवान आमचे शिक्को मारला म्हणून. आमकां कसल्या कामांक देवान आमकां आत्मो दिला तो. 1 Corinthians 9:16. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पळय 1 Corinthians 9:16. शुभ वर्तमान परगट करचें काम म्हटल्यार म्हाका व्हडविकायेचें कारण न्हय, तें देवान म्हजेर घातला एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. कळ्ळें कितें म्हणटा हांगा? For through I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. You who is up to me if I preach not the gospel. एकीकडे मग कर्स आहा. If I am not preach the gospel, curse on me. हांगा कितें म्हणटा पळय, शुभवर्तमान परगटपाचें काम म्हटल्यार काम न्हू, म्हटल्यार व्हडविकायेचें न्हू म्हणटा. कारण हांव देवाचें उतर परगटता, हांव देवाचें उतर सांगता, एक व्हडविकायेचें कारण न्हू. हें म्हजेर कितें मारला? शिक्को मारलेलो आसा जोण एकल्याचेर. For if I am not preacher of the good news, I have no cause for pride in this, because I am forced to do so. For a curse is on me if I do not. आमचे कर्स येतलो म्हणटा if I am not preach the gospel. आतां आमगे देवान कितें मारला? शिक्को मारला न्हू जोण एकल्याचेर. शिक्को मारलेलो आसा. कितें करूं? आं देवाचें उतर परगटूं. जें कितें बायबलान बरयलां आहा तें परगटपाक आमचेर जोण एकल्याचेर शिक्को मारलेलो आसा. जर आमी परगटिना जाल्यार आमचे कस कोटा म्हणटा, श्राप येतलो म्हणटा आमचेर. सो आमी देवाचें उतर परगटपाचें गरज न्हू. हां जोण एकल्याची ड्युटी न्हू ही, पूण व्हडविकाय न्हू ही. हें म्हाजें काम. हें जोण एकल्याचें काम म्हणटा न्हू. आमचें काम. आमी व्हडविकाय घेवन बसपाचें न्हू. काम हें देवाचें उतर करपाचें म्हजें काम. जोण एकल्याचें काम हें. ही बरी खबर परगटपाची. कित्याक? जेजू सगळ्या पासो संवसाराक मेला न्हू. न्हू आमच्याच पासत मेला. आमकांच पुरो. जेजूची खबर आमकांच पुरो. सगळ्यांक मेळोंक जाय न्हू. सगळीं स्वर्गार वचोंक जाय न्हू. आं कशी स्वर्गार वयतलीं सगळीं? जर आमी हें काम जें आमकां दिलेलें करिना जाल्यार स्वर्गार वयतलीं सगळीं. आं आमी जर आमकां मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाचें हें काम न्हू.
हें काम न्हू, कसलें आनी काम? ताका लागून तो म्हणटा, तुमी जो पवित्र आत्मो घेतला तो पवित्र आत्मो तुमी कुडीचें काम करूंक घेतला? तुमची मोत फिरल्या? गॅलशियन 3:3 म्हणटा न्हू, कितें म्हणटा आमकां? मोत फिरल्या म्हणटा. कित्याक हो जो पवित्र आत्मो देवान आमकां दिलोलो आसा, आपणाचो पवित्र आत्मो, ही संवसारी कामां करूंक न्हू. हें देवाचें उतर परगटूंक. म्हाका आतां इजाकेलान चॅप्टरान आसा, जर न्हू आमी जर ताका देवाचें उतर दिवंक ना आनी तो मेलो जाल्यार आमचेर तेजे वयले श्राप आमचेर, तो देवाचें उतर दिनासतना मेला म्हणून. आनी जर हांवें ताका देवाचें उतर दिलो आनी तेणी आयकूंक ना जाल्यार तेजेर. इजाकेलान 2 चॅप्टरान आसा, पूण वाचून तुमी पळोवया, आख्खो चॅप्टरान सगळें एक्सप्लेनेशन आहा तेजेर. सो आतां आमकां कितें घेवंक जाय? श्राप घेवंक जाय एक आत्मो मरत जाल्यार? आमी जेजू आयकना म्हणून परगटपाचें काम सोडलां? जेजून सोडलेलें म्हणून आयकलां न्ही बायबलान? तेज्या शिसांनी सोडलेलें? आमचें काम कितें म्हणटा आमचें? फक्त प्रीच करपाचें, तांकां हाडपाचें, कितें करपाचें. कोणाचें काम? पवित्र आत्म्याचें काम. आमचें फक्त तोंड उगडून जेजून कितें केलां तें सांगपाचें आनी तुजी घोवायकी, तुज्या जिवितांत जेजून कितें केलां तें. व्हडलें काम हें, व्हडलें काम, चड व्हडलें काम. हय, दूख लागता न्हू, चड व्हडलें. फक्त जेजून कितें आमी शिकता न्हू हांगा, आमी हांगा शिकता तें वचून आमी दुसऱ्यांक सांगपा. पळय हांव ह्या जाग्यार गेली आनी म्हाका हें देवाच्या उतराची समजणी गावली न्हू. आतां आमी सामार्थान वस्तुरीची चॅप्टर 4 तिणें कितें केलें? कोण जाणा कितें केलां तिणें तें? तिका ती जाणा आसली एक प्रवादी येवपाचो आसा म्हणून, आनी तो प्रवादी सोंस सांगता तो. हो जेजू तिका आपणाचें सोंस सांगता, तिजें कितें लायफ ती आयकता. आमी पळोवया जॉन चॅप्टर 4. थँक्यू जिजस. एक्चुली म्हाजें टॉपीक नासलें, पवित्र आत्म्याक सांगलें तूं शिकय. थँक्यू जिजस. जॉन 4. टॉपीक जेजू आनी सामर्थ बायल. आपल्या जेवणा परस अदीक चड शीस कोट्टा आनी तांकां स्थान दिता. आपूण जिवां परस अदीक चड शीस कोत्ता आनी तांकां स्थान दितालो. काम पडलें म्हणून जेजून घेवन आयलो. खरें म्हटल्यार जेजू आपुणूच स्थान दिनासलो, पूण स्थान दिताले ते तेचे शीस. जेजून कोणाकूच स्थान पवित्र स्थान दिवंक नासलें म्हणटा. कोण दिताले? तेजे शीस. जेजून कोणाक स्थान दिवंक ना म्हणटा. तेन्ना तो जुडेतांतलो भायर सरोन आनी परतून गॅलिल्याक गेलो. ताका सामर्थाच्या वेच्यात पडलें. एका सामर्थ्यान म्हणजे गांव एक मिक्स मॅरेज आसली. देवाचें उतर जाणा आसलें आनी नको आसलें तेंच्या खातीर आनी तेंचे ताका लागून ते सामर्थ्यान गांव म्हणटालो. शिकार नांवाच्या सामर्थीच्या एका नगरान तो पावलो. जाकोब आपल्या पुताक जुजेक दिल्ल्या त्या शेतां लागीं हें नगर आसलें. तें नगर जाकोबाची ती बांय आसली, थंय लोक आदले टेस्टमेंटांतले थंय तें नगर आसलें. जाकोबाची बाय थंय आसली आनी जेजू चलून थोडलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार
दनपार जाल्लो. कितें म्हणटा, जेजू त्या गांवान ते चलोन वयताले आनी तो थकलो म्हणून त्या बांय एक आसली, बांय आदी जाकोबाची बांय म्हणून आदल्या टेस्टमेंटांतली. ते बांयचेर वचोन तो बसता. कारण ना, ताका बसपाकूय कारण आसा. आमी जेन्ना खंयचे सुवातेर पासून वयता न्हू, आमकां एक कारण आसा. ते सुवातेर बसता खंयतरी केन्ना तरी आमकां कोण तरी बसीन सुद्दां सायटीक कोण बसता, एक दूख बरी बायल मेळटा, कोण तरी आसता न्हू. आतां जेजू हांगा बसलो पळय, तिची स्टोरी ती बायलेची. समर्थाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हटलें, म्हाका तितलें पिवंक दी, म्हाका तितलें पिवंक दी. इल्लें पिवंक दी. ताचे सीस जेवणाक कितलें घेवन म्हणून नोगरान गेल्ले. समर्थाचे बायलेन ताका म्हटलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारिकान, तर कसो म्हणून तूं म्हजे कडेन पिवंक मागता. खरें म्हटल्यार जुदेव लोक आनी सामारिकान लोक एकामेकाचें आयदन वापरिना. कितें म्हणटा हांगा, ती सामर्थन बायल उदक हेरोंक येयली. केन्ना येयली जाणा ती? दनपारचो वेळ आसलो. आतां कितलीं जाणां आदी आतां कोण बांयचेर तितली पळोवंक मेळना न्हू. केन्ना वयताली बांयचेर लोक? सकाळीं वयताली न्हू. दनपारची कोण तरी वयताली असल्या उंताची. दनपारच्या उन्यांत लागता न्हू ना? तुमी पळोवंक ना केन्ना बांयचेर लोक वयतालो? सांजचे वयतालो, दनपारी कोण वचनासलो. तर ही बायल दनपारची कित्याक गेली तर? त्या वाट्याचेर कोण नासता. केन्ना न्हू आदी कोणी बांयचेर वयताले तेन्ना बांयचेर एकामेकाच्यो खबऱ्यो जाताल्यो न्हू. न्हू खबर जायनासली. फालाय मारताली कोणाक कितें म्हणूंक जाय जाल्यार एके बायल दुसरे बायलेक कितें कितें म्हणटाली न्हू, गजाली. आतां ही बायल कोण आसली, सामर्थ्यान फुडें कळटल्यो तिची स्टोरी. ताका लागून ती आपणाक लोक कितें म्हणच, खूब गर्देन लोक कितें कितें म्हणटा न्हू, म्हणून ती कोण नासलेल्या वेळार ती वेताली. कोण लोक नासलो दनपारचो, कोण बांयचेर वचना, त्या वेळार वयताली. आनी ताका थंय जेजू तिका म्हणटा, उदक दी म्हणटा आपणा न्हू, पिवंक इल्लें उदक दी. थकलो न्हू चलोन येयल्लो न्हू. आतां तूं कसल्या उदकाची मागीर पळोवया. उदक दी म्हणटा आपणा पिवपाक. आनी कितें म्हणटा, त्या टायमाचेर न्हू सामर्थांच्या आनी जुडेवाच्या मदीं, जुडेव एक देवा भाशेन मनीस आसले. तेंच्या मदीं खूब डिफरंट आसले. आमी खूब आजुनूय आमच्या भितर सारे कास्ट आसा न्हू. हो त्या कास्टाचो न्हू, हेजे कडसून उदक पिवंक जायना. आजुनूय लोक बिलीव करता न्हू, लो कास्ट मिडल ना. तशें त्या टायमाचेर ती म्हणटा, तुवें म्हजें आयदन बसून वापरूंक जायना आनी तूं म्हाजे कडेन उदक मागता. म्हणजे ती आपणाक सारकी, कित्याक ती लो कास्ट आसल्यानी जुडेव लोक आसले म्हणजे व्हडले देवा भाशेन. सो तिका जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. जेजून तिका पार्तिपल केलो, देवाचे देणे कसले ते तुका तर गोमलले आनी म्हाका इतलें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणा आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. कितें म्हणटा, तुका जर खबर आसली हांव कोण तो, हांव कोण, जाल्यार तूं म्हाका उदक दी. म्हणजे तूं विचारची नासली म्हाका न्हू, म्हाका इतलें पिवंक दिता तर तूं जाणो आसली जाल्यार ताचे कडेन मागतली आसली, तूं म्हाका जिवें उदक दितलो आसलो. ह्या उदकाकूय खूब मिनींग आसा, खूब भाशेनी. एक्चुली तो मोगाची उदक म्हणजे आपल्या
मोगाची तो हे सांगता मोग मोग कंपेर. तूं जर जाणा आसलें कोण तो जाल्यार तूं म्हाजे कडेन उदक म्हणजे मोग मागतलो आसलो. ताका खबर ना आतां कोण तो जेजू कोण तो ताका खबर नासली. खबर आसली ती मागची म्हणची नासली न्हू काय जेजू कोण तो. आमकांय केन्ना केन्ना न्हू आमकांय कोणी तरी मेळटा. आमी कितें म्हणटा ही म्हाका आनी कशी मेवळी म्हणटा न्हू. ही आनी म्हाजे कडेन कित्याक म्हणटा न्हू आमी म्हाजो टायम वेस्ट जालो. पूण एक्चुली देव जाणा आसता तुका कोणा कडेन वचोंक जाय कोण कितें करूंक जाय तें कोणाक देवाचें उतर जाय तें. लास्ट टायम सिस्टर सांगताले न्हू आपणाक लिफ्ट गावली. एका चेडवाची लिफ्ट घेवली आपण गाडी तेंची पंक्चर जाल्ली. ती कित्याक ताका देवाचें उतर दिलें म्हणटा आनी तिका आनीक धाड म्हणटा. म्हणजे देवाक खबर आसता केन्ना आमकां कितें खंयच्या मनशाक मेळोंक जाय तें देव जाणा आसता. आतां एका सामान्य वस्तुरीक पयला जेजूक मेळटा ते वाटेक. ताका खबर आसली न्हू जेजू खबर आसली न्हू ती येवपाचें आहा म्हणून ना. ताका खबर आसतलीच. तो बायलेन ताका म्हटलें सायबा उदक काडून तुजे लागीं सिदी कांय ना आनी बांय खोल आसा तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें. आतां जेजू कडेन सिदी म्हणजे कळशी ती प्लास्टीक कळशी आसता ती आनी राजूय ना. तूं म्हाका उदक खंयचें दिसतलें. आमकां जेन्ना म्हणटाले न्हू जेजूच्या गायांनी बरें जा बरी जाली आमी कितें म्हणटाली दुखता न्हू कशी बरी जाली तर आमी न्हू. आमकां आतां ही म्हणटा पळय जेजू कडेन तर म्हणटा तुजे कडेन एक कळशी सुद्दां ना राजू ना तूं म्हाका खंयचें उदक दितलें. आमकां एकदां एकदां जेजू कितें सांगता तें एकदां एकदां आमकां डिफिकल्ट दिसता न्हू तुजें उतर दिसना. जेजूच्या गायांनी बरी जाली कशें स्वत मानपाचें दुखता न्हू. जेजू सांगता बरी जाली तशेंच हिका दिसता हेजे कडेन कांय ना म्हाका खंयचें उदक दितलो न्हू. आपल्या परस जाकोब परस आमच्या पुर्वजा जाकोबा परस तूं व्हड कितें. त्याने आमकां ही बाय दिल्ली आपूण ताचें उदक पिवन तशेंच आमच्या भुरग्या बाळां आनी ताचें हिंड. ही तांकां बाय ओल्ड टेस्टिमेंटान ते जाकोब म्हणून तेणी तांकां बाय दिली. तेजे परस तूं व्हडटो काय कितें म्हणटा. तेणी आमकां बाय दिल्या आनी आमच्या भुरग्या बाळां उदक पियाली. बांयचें उदीक सगळीं जाणां आजुनूय पियेता न्हू कोण बांदता आनी कोण पियेता न्हू आजुनूय शेडक्यांनी. तशेंच हांगाय ती म्हणटा जेजून तिका म्हटलें हें उदक पियेता तांकां सगल्यांक परतून तान लागची ना लागतली. हें उदक पियेता हें बांयचें उदक कोण पियेता न्हू तें बांयचें उदक हें संवसारी उदक कोण पियेता ताका तान लागतली. पूण हांव दिता तें उदक पियोशी जाल्यार पियत तांकां केदीच तान लागची ना. हांव तांकां दिता तें उदकाची तांचे भितर जोर जातली आनी ती तांकां शाश्नीक जिवीत ताचे वाट दीत वावतली शाश्नीक जिवीत दीत वावतली. आतां हो पळयल्यार उदकाची कसल्या उदकाची हेळ म्हणटा तो हें संवसारी उदीक म्हणटा तो एक्चुली हो मोगाची खबर करता. मोग तें बांयचें उदीक हें संवसाराचो मोग तर घेच आमकां परत परत ताळ लागता न्हू संवसाराच्या मोगाची लागना लागता न्हू. आतां ह्यो जेजू कितें म्हणटा आपूण जें उदक दिता आपूण जो मोग दिता तुका तुका परती केन्नाच तान लागची ना आनी तुज्या भितर शाश्नीक हेज्यो जोरी मोगाच्यो जोरी व्हांवतल्यो. एक मनीस रागा बरीत आसता तो जेजूची येवन कितें करता मोग व्हांवता न्हू. जेजूचो कितें मेळटा ताका
मोग मेळटा न्हू. हांवूय म्हाका अजुनूय म्हजी केन्ना मावशी म्हाका पयत जाल्यार म्हणटा, तूं पळय आसलें इतली तुका राग येतालो, तूं फुगतालें म्हणटा मातशें कितें गेल्यार, उलयत नासलें आमचेशी. हांव जाणा जाल्यार हांवूय जाणा म्हाका राग येतालो. हांव म्हाज्या भावाक कितें म्हटलें जाल्यार पासून काडटाली अशी वडीक आनी खेजरूय मारताली धाकटो भाव म्हाजो. हांवें ती आदली मातयेची दोणां आसतालीं न्हू, तितून भितर सोलां बीन घालतालीं कितें न्हू, आदले कोणाक खबर आसा. आमी कितें आसलें, हांवें ताका काडलो एक दीस आनी सोमतो तेजेर उडयलो तिडकीन. तें कितें जालें, 2 जालीं. सगळें फुटोन आनी भितर आसलें सगळें मिक्स जालें. म्हजी आई म्हजी खूब तापली तेन्ना. म्हणजे हांव जाणा म्हाका कितलो राग येतालो, पूण जशें हांव जेजूशी गेली तेच्या उतरान वाडली, जो मोग हो म्हणटा न्हू, तुज्या भितर घसघशीत झरी व्हांवतल्यो. हांवूच म्हाज्या जिवितान हांव अशी व्हडली न्हू, पूण म्हाज्या सायडीक आहा ती सांगता, आमी तुका अशें पळोवंक नासलें. ही घसघशीत जोर कोणा कडेन मेळ्ळी आनी सॅटिस्फायूय जाता. जेन्ना न्हू हो मोग कोणाक मेळटा न्हू, हो मोग जेजूचो मोग न्हू, तो सारकें सगळे वाटेन तुका संपूर्णायेन पावयता. आमी जेन्ना जेजूची येवच्या पयलीं न्हू, आमचें लायफ, आमी 6 म्हयने काम आसलें म्हजें. काम जालें म्हणटकूच आमी सगळ्याक भोंवपाक खंय खंय कॅश्मीर बीन सगळें, उटी मैसूर सगळें भोंवपाक फ्रेंडां आसलीं न्हू वांगडा. आनी एक ते संवसारी मोग कसो तो जालें न्हू, कितें तरी खंय तरी वचपाचें प्लॅन करपाचें. आनी पयशे कितें तरी गोल्ड कितें तरी करपाचें, गोल्डाची इतली म्हणजे आस, भांगार करपाचें, भांगार करून दवर फुडें आतां. आनी जेन्ना हांव पोवता वचून येयली न्हू, म्हाका सगळें न्हू वाटेन भोंवपाचें, कितें पळय संवसारी पळय कितें कितें आसलें न्हू तें आपुणूच. जितलें हांव देवाचें उतर तें थंय शिकयलें म्हूण घरा कडेन वाचतालीं, दुसऱ्यांक दितालीं. दुसऱ्यांक कितें कांय कळनासलें, पूण घोवायकी दितालीं कितें जालां म्हाज्या लायफान तें. आनी केन्ना म्हाका म्हाजे सगळ्यो वायट संवयो सोडून गेल्यो. हांवें तांकां सोडूंक ना, पूण त्यो म्हाका सोडून गेल्यो सगळें. जे जे डिजायर आसले वायट संवसारी, केन्ना हो मोग जेजूचो म्हजे भितर संपूर्णायेन पावलो. हो सामर्थ्य वस्तुरेक वोच मोगाची तो खबर सांगता, तुज्या भितर घसघशीत झरी व्हांवतल्यो साशणीक जिविताच्यो. आतां एक इवन आतां एक बायल म्हणटली म्हाजो घोव असो तसो सोरोप येता, नाल्यार आनी कितें ताका कळना मोग दिवपाक. पूण तेजी स्टोरी पळोवपाक जायी. ताका कोणाचो मोग मेळोंक ना आनी तो कोणाक दुसऱ्यांक मोग दितलो? दिवं शकता एक मनीस जर तेजे कडेन मोग ना तो दुसऱ्यांक दितलो? आं ना न्हू, दिवंक जायत ना. पूण त्या मनशाक केदोय व्हडलो जावं, तो केन्नाच तो मनशाच्या मोगान सॅटिस्फाय जावचो ना. तो फक्त जेजू कडेन वचोनूच तेजो मोग सॅटिस्फाय जातलो. आनी तो जेजूच आमकां साशणीक जिविताचो म्हणजे हो मोग जेजू कडेन आसा, तोच मोग आमकां जेजू दिता. आनी तो मोग आमी घेवन दुसऱ्याक दिवंक जाता न्हू. तुजे कडेन आसल्यारूच तूं दुसऱ्यांक मोग दितलें न्हू. आनी जाता दिवंक? जाता? तुका जर मोग मेळोकूच ना. म्हाजो डॅडी आसलो, ल्हान आसतना तेजी आवय मेल्ली, ल्हान जाला तेन्नाच. ताका मोग ना, तोच भोंवतालो तो. जेन्ना तेजें लग्न जालें ताका बायलेक मोग दिवंक जायना. आमकां पासून ताका मोग दिवपाक जायना. पूण आमी नोको, आमी कितें कितें म्हणटा, आमी नकळो न्हू. ताकाच जर मोग मेळोंक ना तो कसो मोग दितलो आमकां? पूण आमची ग्रेणी आसली न्हू, ती सदांच सांगताली म्हाजी मम्मी, पळय ताका न्हू आवयचो मोग ना म्हणून तो तसो जाला, ताका मोगान हें करूंक जाय. आमी एका मनशाक किणटा न्हू मागीर
मोग दिना हो कसलो मनीस हें तें सगळें म्हणटा न्हू न्हू म्हणिना पूण तेजी स्टोरी आनी तेका जरी तेका मोग नाल्यार तेका जेजू कडेन येयल्या शिवाय कोणूच जेजूच्याच मोगान न्हू आमी सॅटिस्फाय जाता. हांव म्हाजें वचून सांगता, हांव जेजूचो मोग म्हाज्या भितर येयलो तेन्ना न्हू म्हाजे भितर कितल्यो वायट संवय आसली, कितलें वायट आसलें हांव सगळ्या हितूनसून भायर सरली. ते म्हाका हांवें तांकां सोड म्हणून अशें जेजूक सांगूंक ना, पूण ते आपुणूच सोडून म्हाजे कडले गेल्यो. तशेंच आमी कोणाकूय सांगता जेजू कडेन कित्याक येवंक जाय. जेजू कडेन हो साश्णीक मोग आसा. जो मोग आमी संवसारान भोंवता, जो मोग आमी संवसाराच्या फाटल्यान धांवता न्हू, त्या मोगाची आमकां परती परती तान लागता. आतां आमकां मोग खंयचो आसलो, भायल्या गांवांनी भोंवपाचो न्हू, परत परत वचपाचो वर्साच्या वर्सा. पूण जेन्ना जेजू कडेन गेली कितें जालें, तें सगळें आपुणूच सोडून गेलें. आमी ताका सोडपाक वचपाक जेजूकूय सांगूंक ना, पूण केन्ना गेलें तें खबर ना. आतां उडास येता केन्ना ही म्हाका सामर्थ्याची वस्तुरीची स्टोरी जेन्ना आयकता न्हू तेन्ना म्हाका तें खरेंच हे साश्णीक मोगाचो उडास येता. आनी जो मोग जेजू कडेन हांव गेली हे बायले भाशेन आनी जेजून म्हाका त्या मोगान भरलें. आनी तोच मोग जो म्हाका म्हाज्या भाव भयणांक दिवंक जायनासलो, हांव मारताली, ते आपुणूच जेजूच्या मोगान म्हाका तांकां मोग करपाक शिकयलें. आनी तोय बीन पापाचें टिचींग आयकून. तेज्या पयलीं जेजू आसलो, जेजूची वळख आसली, पूण उतराची नासली. मागीर कितें म्हणटा पळय, बायलेन ताका म्हटलें, सायबा तें उदक म्हाकाय दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवचें पडचें ना. तिका ती आतां संवसारीत उदकाची खबर सांगता. तिका आतां कळोंक ना हो कसलें उदक म्हणटा, मोगाची खबर करता तें ताका कळोंक ना. ती म्हणटा आपणाक तें उदक दी, कित्याक आपूण तें परत ते बांयचेर म्हाका येवंक नाका हांव उदक काडूंक, ताका लागून तूं म्हाका तें उदक दी म्हणटा ती. जेजून तिका म्हटलें, वच आनी तुज्या घोवाक आपोवन हाड. आतां जेजूक तेजी स्टोरी खबर आसली न्हू न्हू आसली न्हू. कितें म्हणटा तो, वच आनी तुज्या घोवाक आपोवन हाड. एकदां न्हू दोगां ती एक न्हू. आमी जेन्ना सपळना म्हणजे तो हांगाच दाखयता घोवाक आपय, म्हणजे आमी जेन्ना एकली वयता तेन्ना आमच्या फाटल्यान घोवूय येवंक जाय देवाचें उतर आयकूंक. ताका लागून तो एक आफयता आफय म्हणटा. आनी ती कितें सांगता पळय, बायल जबाब दिले, म्हाका घोव ना. कितें ना, घोव ना म्हाका. जेजून तिका पार्टी पाडून म्हटलें, म्हाका घोव ना. हें तुवें सोंच सांगलें, कित्याक तुका 5 आसले आनी तुज्या सांगाताक आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. तें हांवें सारकेंच सांगलें. तिणी सारकें सांगलें न्हू. एकदां आमी भिरांतीन कितें करता, फाल्सूय सांगता न्हू, सांगिना आमी फाल्स. पूण तिणी सारकें सांगलें. जेजू तिका म्हणटा तुवें सारकेंच सांगलें. 5 जाण तुका घोव आसलो, हो घोव आसा तो बसून तुजो घोव न्हू. आमी त्या जाग्यार आसले जाल्यार कशी ते बायलेक पळयतली आसली. आमी जेजू भाशेन तिका पळयतली आसली, जेजूचे नदरेन पळयतली आसली, काय आमी तिका पयलींच सांगतली आसली न्हू, तुजे 5 घोव. आमी पयलीं तिका मोगान आमी हें करतली आसली ना न्हू. जेजू भाशेन आमी हे गूण जेजूचे घेवंक जाय. आमकां पासून तेची स्टोरी जाणा पासून जाल्यार आमी उलोवपाक जायना. जाता मोग आमी कसो दितलो. बायलेन ताका म्हटलें, सायबा तूं प्रवादी म्हणून म्हाका कळ्ळो. आतां
प्रवादी म्हणून कळ्ळो. कित्याक तिका प्रवादी म्हणून कळ्ळें? कित्याक प्रवादी कितें करता? सोच सांगता न्हू. प्रवादीचें काम कितें? एक प्रिचराचें काम कितें? सोच सांगप न्हू. आं सो तिका कळ्ळें हो आतां एक प्रिचर, हो एक प्रवादी जो येवपाचो आसलो म्हणून तिका खबर आसली. तो एक आतां प्रवादी वच. कित्याक तेणी ताका तिची स्टोरी सारकी सोच सांगली न्हू. सारकी सोच सांगल्या. बायलेन तिका म्हटलें, सायबा तूं प्रवादी म्हणून म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी हे दोंगरार हो देवाक बुजताले, पूण तुमी ताका जेरुसलेमाकूच बुजूंक जाय म्हणून सांगताले. कितें? एका दोंगरार, जेरुसलेम दोंगरार वचोन तो लोक सगळो बुजतालो, देवाक नमस्कार करूंक वयताले. खंयसर? दोंगराचेर. आनी तांकां कोणी सांगलेलें? तेंच्या पुर्वजांनी थंय वचोन, म्हणजे त्या जाग्याचेर देव आसा त्या जाग्यार वचोन बुजोवंक जाय न्हू. कितें करूंक जाय? थंयसर वचोन मागणें करपाक जाय अशें सांगलेलें न्ही तांकां. म्हणून ती बुजताली म्हणटा. म्हजे आयक बाय, तुमी त्या दोंगरार जावन वो जेरुसलेमाक जावन बापाक बुजताली न्हय. असो वेळ येवचो आयलो. आतां ती थंयसर वचोन बुजताली म्हणटा. जेजू जाणा. बाय म्हणटा तो बरो. बाय, तुमी त्या दोंगरार वचोन बुजताल्यान न्हू. त्या दोंगरार वचोन तुमी मागणें करताल्यान न्हू म्हणटा तो बरो सांगता. आतां असो वेळ येयला, तो वेळ पळया. तुमी वळखनातले ताका बुजताली आनी आमी जाल्यार वळखता ताका बुजता. कित्याक तारण जुडेवा लोकां थावन येयला. पूण असलो वेळ येता खरेंच, म्हटल्यार हो वेळ पावलो, ते खरें बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले. कित्याक म्हटल्यार असलीच बुजपी बाप सोदता. कितें म्हणटा? आदीं लोक तांकां ती कितें जेजू म्हणटा कितें? तुमी त्या देवाक वळखनासले वचोन त्या दोंगरार बुजताल्यान. आतां वेळ येयला तुमी वळखता, आमी आपूण जाल्यार म्हणटा वळखता त्या देवाक बुजता. आनी असो वेळ येयला आतां आमी बुजपाक जाय. कशी? आत्म्यान आनी स्वतान देवाक आमी बुजपाक जाय हो सांगता. कशी बुजूंक जाय आमी आतां? आत्म्यान आनी स्वतान. दोंगरार वचोन न्हू, पूण खंयसरी बसोन देवाक. आतां तो सांगता आमी आत्म्यान आनी बापाक आमी बुजोवंक जाय. आनी बापूय आमकां असल्या स्वतान आनी आत्म्यान कोण बुजता न्हू ताका सोदता म्हणटा. आमी स्वतान आनी आत्म्यान बुजोवंक तयार आसा देवाक. देव सांगता तें करपाक. तसल्या लोकांक देव सोदता. देव आजुनूय सोदता. आमी पळया, जेजून तिका बरें म्हटलें न्हू, बरें कावन्सिलींग केलें न्हू. तापयला कितें म्हटलां? ना न्हू. हय, तूं खरेंच सांगलें. तुजे कडेन 5 घोव आसा. थंय पासून तुजो न्हू, आतां पासून आसा तो. बरो न्हू. तशेंच आमी कोणायकू कितें कोत्ता सांगतना न्हू, आमी तशेंच बरे भाशेन देवाचें उतर कितें सांगता पळय तितूनूच न्हू आपणाक कितें खंय चुकल्या तें कळटा. रोमन्स 10:3 गुडनेस ऑफ लॉर्ड मेक अस रिपेंटंट. देवाचें बरेंपण आमकां जिवीत बदलुपाक हें दिता. ताका लागून आमी देवाचें बरेंपणूच सांगपाक जाय. जेन्ना देवाचें बरेंपण सांगता तेन्ना आमकां आमचें जिवीत बदलपाक प्रयत्न करता न्हू आमी न्हू. हांव जाल्यार जेन्ना देवा म्हाका कोणी सांगूंक ना तूं हें केलां, तुवें तें केलां, तूं अशें केलें, तूं तशें केलें. पूण जेन्ना एक प्रवादी, एक प्रिचर, एक देवाचो शिकोवणदार मनीस देवाचें उतर सांगतालो तेन्ना कळटालें हांव खंय चूक जाल्या. कोणीच आमकां सांगूंक ना. ताका लागून आमी दुसऱ्यांक कोणाक सांगतना न्हू कोणी कितें केलां म्हणून सांगपा तांकां बोटां दाखोवपाची ना. एक न्हू भायल्या गांवांत
थंय न्हू लोक कोणूच मिसाक जावं देवाचे कांय चर्चींनी बीन वचनासले. भायल्या गांवांन अमेरिका ते सायडीक थंय एक प्रिस्ट गेलो, एक पाद्री गेलो. आनी हो पाद्री आतां लोकांक कितें म्हणटालो, कांय ना, बार्रार वयतालो आनी कितें म्हणटालो, सोरो पियाया पूण दमडीर पडो नाका, सोरो पिया पूण बेबदे जावन रावूं नाका. आतां तांकां कितें दिसतालें, हो मनीस तांकां म्हणजे तो आतां तांकां हितूनसून भायर काडूंक सोदतालो. आनी अशें कोणी वायटान कितें करता करा पूण तें चड करूं नाका अशें सगळें मोगान तांकां सांगतालो तो. कितें जालें म्हणून सजत जाल्यार तुमी बार्रां बंद जालीं. कशें कावन्सिलींग केलें तेणी, तुमी पिवं नाकाच रे म्हटलें ना न्हू. तेणी सांगलें पिया तुमी पूण चड पिवं नाका, पडासर पिवं नाका. कसली वायट संवय करता न्हू ती करा पूण तितून भितर वचो नाका. तांकां कितें दिसतालो, हो पयलूच कोण तरी मनीस आमकां सांगता पिया म्हणजे पूण हितूनसून ते सगळे भायर सरले ह्या मोगाच्या उतरांनी. आमची उतरां कशीं जाता आमच्या घोराब्यान, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कामाचेर आमची उतरां कसलीं जाता, ठट 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 काय मोगाची. एक्चुली आमची कसली उतरां सांगूंक जाय आमच्या घोराब्यान, आमचे शेजाऱ्याक, मोगाची न्हू. पळय जेजू कसो करेक्ट करता तिका, तिका म्हणिना तूं अशी केलें, तूं असली बायल, तूं असली बायल म्हणटा. तो मोगान हें करता. हे फादरीनी पळय प्रिस्ट भायल्या गांवांत तेणी मोगान लोकांक जोडले. ते पियाले पासून तेंचो मोग केलो. आमी कितें करता, तो बेबदो तें केन्ना सुदारचो ना म्हणिना आनी सोडून दिता. तांकांय मोगाची गरज आसा. तांकां मोगान ट्रीट करीत जाल्यार ते बीन मोगान जातले न्हू. मनीस सगळे देवान आमकां मोगानूच, देवान आमकां कशें रचल्या, आपल्या सारकें रचल्या न्हू. देव कोण, देव कोण म्हणटा मोगूच न्हू. देव एक आत्मोय म्हणटा एकी कडेन. आतां देव जाणाचो आत्मो आनी देवान आनी आत्माचो सुटका आनी आमी आत्म्यानूय आमकां देवान. आनी एकी कडेन जॉन 1:1 म्हणटा 7 म्हणजे मोग म्हणजे कोण, देव. आमकां तो देवान आपल्या सारकी रचल्या जाल्यार आमी कोण देव मोग म्हणटकूच आमी मोग जाले न्हू. देवान आमकां मोगानूच रचल्या न्हू न्हू. आमचेशी मोग आसा तर न्हू, मोग ना आमचेशी आसा पूण आमी तो अशें हितूनूच गेल्या. करूंक ना सारको मोग आमकां समजुडी ना. आनी एक्चुली मोग पासून करतली जाल्यार आतां आमकां मोग पासून करतली जाल्यार आमकां कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड आमी देवाच्या उतरान रिगोनूच आसल्यार न्हू आमकां तो देवाक जाय तो मोग करूंक जाता. कित्याक जाणा हें हांव खूब वर्सां देवाच्या उतरान आसली पूण म्हाका तितलो मोग जो देवाक जाय तसलो करूंक जावंक ना. जेन्ना लॉकडावनाचेर कितें जालें, म्हाजें कॉन्फरन्स क्लास एवरीडे जातालें न्हू, तितून म्हाका जायत्यो ताळण्यो येयल्यो. हे देवाचें उतर परगोडपाक जायत्यो ताळण्यो येयल्यो. हांव एक्चुली एक मनीस 2 ते 5 वरां न्हिदताली तेन्ना कोणाक अडचण नासली, तें न्हिदलां. जेन्ना देवाचें उतर हें परगोटूंक लागली न्हू कॉन्फरन्स क्लास, सगळे वाटेन आवाज, कोण कोण कितें कितें म्हणपाक लागलो. पूण हें देवाचें उतर आसलें न्हू, तांकां परती जाप दिवंक ना. तेन्ना कळ्ळें एक कंटिन्यू आसल्यारूच न्हू देवाच्या उतरान रिगोन तर रावल्यारूच न्हू हें मोगूय करूंक जाता आनी भावार्थूय वाडटा आनी आमी स्वतंत्रय जाता.
ह्या देवाच्या उतरांनूय आमकां सुटका मेळटा जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावल्यार. आमी जर एकदां 8 दिसांनी देवाच्या उतर एक म्हयन्यान आयकलें, एक 15 दिसांनी आयकलें जाल्यार आमकां ह्यो वस्तू ज्यो देव आमकां म्हणटा करपाक लायता त्यो आमचेशी जावच्यो ना जर आमी भितर रिगोवन रावना जाल्यार. आनीक एका स्कुलान न्हू एक भुरगो बरो व्हडलो भुरगो आसलो आनी तेज्या बापूय भायल्या गांवांत आसलो आनी बरें एक वॉच हाडलेलें ताका. त्या भुरग्याक न्हू वॉच हाडलें आनी तो स्कुलान भुरगीं न्हू तांकां सगळ्यांक दाखोवपाची. एक भुरगो धाकटो गाडी बसून हाडलेलो सगळ्यांक दाखयता न्हू ही गाडी म्हाका रिमोटाची गाडी हाडल्या सगळ्यांक दाखयता. तसो हो भुरगो स्कुलान ते घडयाळ घेवन गेलो आनी कोणाक तेज्या भुरग्यान कोणी तरी काडलें आनी ते भुरग्यान ते बॅगान घडयाळ ना म्हणून सगळे आख्खे क्लासीक सांगलें. आनी तो सर येयलो, सराक सांगलें, शिकोवणदाराक. आनी ते शिकोवणदारान सांगलें तुमी सगळ्यांच्या दोळ्यांक पट्टी बांदा. सगळे स्टुडंट्सांक लागीं केले भुरग्यांक आनी तांकां दोळ्यांक पट्टी मारली आनी आपणाकूय पट्टी मारली दोळ्यांक. आनी सगळ्या जाणांच्या बॅगान चॅक केलें आनी त्या बॅगान ताका एक घडयाळ मेळ्ळें. आतां कोणाचें खबर ना कोणाच्या बॅगान तें. आनी तेणी ते बॅगांतले घडयाळ काडून सांगलें मेवळें म्हणून आनी तांकां सगळ्यांक बसयलें आनी दिलें तेजें हें. खूब वर्सांनी कितें जालें तो भुरगो बरो शिकलो आं डॉक्टर जालो आनी त्या सराक मेळ्ळो आनी सराक म्हणूंक लागलो तुका तुवें जर म्हाका त्या दिसा साल्वार करूंक नासलो तुवें जर म्हाजें नांव अशें सांगलें सगळ्याचें म्हणल्यार हांव मरतलो आसलो, हांव जीव दितलो आसलो. आं सर म्हणून तूं तो भुरगो म्हणजे कित्याक सरानूय पळोवंक नासलो न्हू. सरान कितें केल्लें दोळ्याक पट्टी बांदलेली न्हू. आं आतां आमकां अशें आतां जेजू पळय कसो कावन्सिलींग तिका करता मोगान न्हू. आमकां अशेंच मोगाची एक्शन. आतां सरान त्या जर मोगान ते जर तेणें आपल्या दोळ्यांक पट्टी मारून त्या भुरग्याक हाडून तो सगळ्याक मुखार हें केलें जाल्यार तो भुरगो कितें जातलो तेचें लायफ पिड्यार जातलें आसलें न्हू पिड्यार जातलें आसलें न्हू. हो मोग असो आमी मोग करपाक जाय. जेजूय बरो सामर्थ्य गोस्तुरीक सांगता म्हणूनच ती म्हणटा न्हू ताका प्रवादी तूं खरें सांगता म्हणून तूं एक बरो प्रवादी जो येवचो आसलो तो. आतां आमी कशी बुजोवंक जाय देवा स्वता आनी आत्म्यान म्हणटा न्हू ते जिबेचें देणें दिवन सोत उलोवंक जाय. आमी आमच्या जिवितांत जायते कश्ट पासून येयले जाल्यार आमी सोत उलोवंक जाय. आदी म्हणटाली न्हू लोक सोतूच ते उगडापे जातले म्हणटाले लेट पासून जाल्यार न्हू. आनी देव आमकां कितें सांगता तें सदांच सोत सांगता न्हू. बायबलान कितें आहा तें सोत हय. बायलेन ताका म्हटलें मेसार म्हणजे क्रिस्त येवचो जालो म्हणून हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना तुमकां सगळें सांगतलो. आतां तिका सगळें सांगलें न्हू कितें तें आसलें तिच्या लायफान तें तिका सांगलें न्हू. जेजून म्हटलें हांवूच तो तुजे कडेन उलयता तो. आतां जेजून तिका कितें सांगलें आपुणूच तो तुजे कडेन उलयता तो. कोण ती जाणा आसली न्हू एक प्रवादी येतलो आनी तांकां सांगतलो न्हू. तो आपुणूच म्हणटा तो तुका सांगता पळय तुजे कडेन उलयता तो हांवूच. त्या वेळार ताचे सीस थंय पावलें आनी एका बायलेन लागीं तो उलयता म्हणून ताका अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कितें उलयता अशें खरेंच कोणेंच विचारलें ना.
म्हणजे तो एका बायले कडेन उलयता शीच जाणा आसलें तेजें पूण ते शीच म्हणटाले कितें हो एक बायले कडेन कितें उलयता कितें सांगता म्हणजे तांकां एक हें आसलें आमकां आसता न्हू कोणी कोणा कडेन उलयलें जाल्यार आमकां नासता दुबाव आमी म्हणटा न्हू तो ताड्या कडेन ते चेडूं तेजे कडेन कित्याक उलयता आमकां आसता पूण हांगा हांकां आसलें पूण तांकां कोणेंच ताका जेजूक विसरूंक ना तेन्ना ती बायल उदकाचो कोळसो थंयच सांडून नोगरान गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली हांवें केल्लें तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां येयात आनी ताका पळयात होच क्रिस्त जायत काय तो लोक नगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो कितें जालें एक टायम कितें आसलो तिचो तिका लोकांची भिरांत दिसताली न्हू एक टायम आसलो तिका त्याच लोकांची त्या नगरांतल्या लोकांची ताका भिरांत दिसताली ताका लागून ती दनपारच्या वेळार कोण लोक नासतना ते बांयचेर ती उदी व्हरोंक येताली न्हू एक वेळार आतां तिका जेजू मेळ्ळो प्रवादी मेळ्ळो जो सत सांगता कितें सांगता पळय तो मेळ्ळो ती भियाली त्या लोकांक कित्याक तिचे भिरांत पयस केली तिका तिच्या भितर जोरी वावल्यो सासणाच्यो मोगाच्यो जोरी आनी देव कितें बायबल कितें सांगता जाणा जो देवाचो संपूर्ण मोग आमची भिरांत पयस काडटा न्हू 1 John 4:18 आमचे कडेन देवाचो संपूर्ण मोग परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर तिका जेन्ना हो संपूर्ण मोग जेजूचो तिका मेळ्ळो तेन्ना तिची तिका भिरांत आसली म्हणून ती बांयचे काळार दनपारच्या काळार येताली आनी जेन्ना तिका जेजूचो मोग तिच्या भितर येयलो तेन्ना तिणें कितें केलें वचोन त्याच लोकांचो फेस केलो न्हू तेच लोक आसलो न्हू तेजे नगरांतलो ती भियाली तिका भिरांत आसली न्हू लोक मारीत जाल्यार तिका पूण तिणी भियान आसतना एक कॉन्फिडन्सान सांगलें वचोन आमी म्हणटालीं न्हू प्रभात येवपाचो आसा तो येयलो आनी म्हाजें सगळें तेणी सोच सांगलें आनी त्या नगरांतलो लोक थोडो येयलो सगळो लोक खंय तो पळोवपाक येयलो आमी कोणाकूय सांग म्हटल्यार देवाचें उतर तें आमचें आयकचें ना म्हणून आमी कोणाकूय देवाचें उतर सांग म्हटल्यार नगरान वचून सांगल्यार शेजाराक बीन आमी सांगूंक वयता पळय देर इज नो फियर इन लव बट परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर बिकॉज फियर हॅज टॉर्मेंट he that fears he not made perfect in love जोर आमचे कडेन देवाचो परफेक्ट लव ना देवाचो संपूर्ण मोग आमचेशी ना जाल्यार आमचेशी भिरांत आसा तिजे कडेन पयलीं कितें आसलें संपूर्ण मोग देवाचो भितर नासलो न्हू आमचेशी जेन्ना संपूर्ण मोग देवाचो भितर ना तेन्ना आमकां भिरांत येता सगळ्या वस्तूच्यो जेन्ना तिका संपूर्ण मोग जेजूचो मेळ्ळो तेन्ना तिका भिरांत तिची गेली न्हू आनी ती भिरांतीन वचोन भिरांती विणे वचोन तिणी आनी लोकांक सांगलें लोक सगळो तिच्या फाटल्यान येयलो न्हू खरेंच पळोवपाक आमी कितें कोत्ता काय आमी भिरांतीन बोल्ल्या जाल्यार आमचेशी संपूर्ण मोग देवाचो कंप्लीट जावंक ना भिरांत जर आसा आमकां जेजूची खबर सांगपाक जाल्यार संपूर्ण मोग आमच्या भितर कंप्लीट जावंक ना देवाचें मोगूच कसो वाडटा आमचेशी हें देवाचें उतरूच आयकूनच आमकां मोग वाडटा आमचेशी जसो भावार्थ वाडटा तसो मोगूय वाडटा आमचेशी एक कंटिन्यू आसल्यारूच देवाच्या उतरान तुमकां दिसता हांव मायकार उलयतालें पयलीं पेऱ्यान ल्हान आसतना पासून हांव एक स्कुलान कॉलेजीन पासून न्हू
हो मायक हांव स्टेजीर वचपाक भियेतालें. स्टेज म्हाका टिचरी कितल्यो सांगताल्यो, मातशें कितें उलय गो, मातशें. तें हांव उलोवचें ना. हांव जाणा म्हाका भंय दिसता, हांव वचची ना, हांव ना. हांवें केन्नाच न्हू स्कुलांच्या जावं कॉलेजीन केन्नाच कॉम्पिटिशन खंयच्याच गॅदरिंगान कित्यानूच पार्ट घेवंक ना. एक दीस अशें आसतालो आमकां पयलीं प्रार्थना हें आसता न्हू प्रेड वाचपाक स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं तें आमकां फुडें वचोन तें हांव आख्खी रात न्हिदान आसली आनी तें बीन भियोन भियोन म्हणटालीं. ही भिरांत जेन्ना जेजूचो मोग हो सोंपोळणो तेन्ना म्हाका एनावन्समेंट मागीर भंय दिसना नासलो. पयलीं मातसो दिसतालो, कित्याक तूं देवाच्या उतरान म्हाका हें मागीर कळ्ळें, देवाच्या उतरान जितली रिगून रावता न्हू तितलो देवाचो मोग तुज्या भितर सोंपोळणो जाता आनी तुजी भिरांत पयस कोत्ता. आमची भिरांत पयस करूंक जाय जाल्यार आमी फक्त देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावूंक जाय. स्टार्टींग बीन आमी पोर्टा वयताले आमकां टेस्टिमनी दी म्हणटाली. टेस्टिमनी सादी टेस्टिमनी दिवपाक पासून भंय फाटल्यान फाटल्यान रावताली. दिनासली केन्ना केन्ना. कित्याक भिरांत न्हू. एक्चुली दीस जेसेलमाच्या टिचिंगाचेरूच न्हू आयकून आयकूनच हें सगळें घडलां, हें उलोवपाक. ना टेस्टिमनी पासून दिवपाक स्टेजीर वचनासली. पांयूच कडकडटाले वयर चडटानाच. तुमकां जाता? सो एकूच काम देवाच्या उतरान रिगोवन रावपाचें. तुका मागीर तुजी भिरांत तुजें वायट कितें आहा तें सोडून तुका केन्ना वयतलें तें कळचेंच ना. आमी हें देवा आमचें एकूच संवसारान काम कितें आसा, हें देवाचें उतर परगडपाचें. हें देवाचें उतर जें म्हाका मेवलां तें हांवें दुसऱ्यांक दिवपाचें. आतां हे सामर्थ्यान वस्तुरीन कितें केलें, तिका जें देवाचो मोग म्हणजे उतर जें मेवलें तिणें कितें केलें, आपणा कडेन दवरलें. तिणी ती विसरली आपूण कित्याक गेल्ली ती उदक व्हरपाक गेल्ली न्हू बांयचेर. तो कोसो खंय थंय उडयली आनी धांवली ती हो देवाचो मोग दिवपाक धांवली. कितें व्हरोंक गेल्ली, उदक व्हरोंक गेल्ली. ती विसरली. आमच्या जिवितान न्हू आमी कितें करूंक वयता तें आमकां तेन्ना जेजू मेवलो न्हू. म्हाजें खूब हांव तरणाटी हांव कॉलेजीक वयतालीं तेन्ना जेजूची वळख मेळ्ळी. म्हाजी खूब डिजायर आसली आनी सांगूंक ना म्हाका भोंवपाची खूब डिजायर आसली म्हणून वचपाची गांव गांवांनी पळोवपाक जेवणाक हॉटेलांनी. ती डिजायर थंयसरूच उरली. हे अस्तुरी भाशेन कळशें उदीक व्हरोंक गेल्ली ती थंयच सांडली आनी जेजूचें उतर सांगपाक मोग. म्हाज्या लायफान तशेंच जालें. म्हाजें खूब थंयच उरलें आनी जेजूचो मोग वाडलो पयलींच्या लायफान आनी ह्या लायफान. पूण ह्या लायफान खूब खुशालकाय. तितलें थंय नासलें. थंय सगळें रडणी, कोणाक कितें म्हणप, झगडी. कित्याक त्या संवसारान आमी तेन्ना आमी जेदान कितें कळटालें म्हाका दिसतालें आमी हांगा रावूंक येयल्या. ताका लागून हें म्हाजें करून झगडटालीं. आजुनूय आमी आसा न्हू न्हू ना. आमी एक्चुली परदेशी हांगा कोणाक तरी खबर आहा आमी फॉरेनर म्हणून हांगा. कोण तरी जाणा कोण आमी? फॉरेनर, परदेशी जाणा. आमी जाणा आसले जाल्यार आमी झगडचीच नासली भाटा बेसाक लागून. कोर्टांनी वयचीच नासली. आमकां खबरूच ना. म्हाकाय खबर नासली. म्हाकाय न्हू खबर नासली हांव हांगा परदेशी म्हणून. हांव सगळें हांव रावूंक येयल्या म्हणून झगडटालीं.
म्हजी मम्मी कडेन बसून झगडटाली कितें जालें जाल्यार पयशे पर्सीचे बीन काडले जाल्यार कित्याकूच काडले पर्सी बीन फोडून उडयताली आरशे बीन आसले जाल्यार कित्याक हांव समजतालें कितें सगळें म्हाजें हें म्हाजें कितें तरी आसा आमचें संवसारान कोणाचें कितें आसा जाल्यार सांगा म्हाका हें म्हाजें म्हणून कोणाचें तरी कितें आसा भाव कितें आसा तुजो तुजो तो शुअर तुजो मोबायल म्हूण जाणाय तूं म्हळ्यार कोणी चोरून येयलो जाल्यार परतो मेळटलो तुका तुजो तो बा आमच्या संवसारान कितेंच ना हो मोबायल फाल्यां मोडलो जाल्यार गेलो तुजो मोबायल तुजे कडेन आसूंक जाय मरे तो आतां म्हाजें कितें जाल्यार म्हाजे कडेन आसूं नाका खरें सांगा म्हाजें कितें जाल्यार म्हाजे कडेन आसूंक जाय न्हू तुजे कडेन आसा फाल्यां मोडलो तो तुजो तुजे कडेन आसा तो मागीर तूं कोण म्हणटा तुजो म्हणून आसतना पूण एक्चुली ह्या पृथ्वीचेर म्हजें म्हणून कितेंच ना आसा भाटां बेसां भुरगीं ना म्हाजी भुरगीं तुमगेर म्हाजी भुरगीं म्हणटले तुजी भुरगीं न्हू आतां काजार जावन मागीर तुजे कडेन रावतलीं ना ना ताकाच लागून आमी म्हणटा म्हाजी भुरगीं म्हाजी ती हय हे पृथ्वीचेर म्हजें म्हणून कितेंच ना आसा आमचे सगळे स्वर्गार आसा आं आं टॅम्पररी सगळें आमचे आहा तितलें टॅम्पररी पूण आमी टॅम्पररी म्हणून मानता कोण तरी मानता टॅम्पररी हें झगडी म्हाजें तुजें म्हाकाय जेन्ना कळ्ळें न्हू हांव खूब फार आनी लास्ट टायमूय दिली आसतली टेस्टिमोनी ती कालूय सांगली आसतली हांव घरा गेलें तेन्ना आमचें घोवाचें घर आसा थंय वाटो बंद केल्यो आनी तो म्हाका आंगकडेन सांगूंक लागलो जाणा बाय वाटो बंद केल्या ती वाट बंद केली उदी काडटा ती वाट बंद केली हांवें म्हटलें ती रावपाक येयल्या दिसता रे आमी रावपाक येवंक ना न्हू झगडे कित्याक आसूं न्ही दुसरे वाटेन या आं हांव जर रावपाक येयलें जाल्यार हांव झगडोंक शकता न्हू हांव काय ना न्हू आमी आहा थोडे दिसांनी परदेशी आमी खंय खंय वचपाचीं आसा परदेशी आमी एक जात्रेकार खंयची आयज हांगा आसा फाल्यां थंय आं आमचें लायफ आमकां कोणाकूच खबर ना लायफ कितें तें सो झगड कित्याक जी कोण मनशां रावपाक येयल्या ती झगडटली न्हू हय बाय म्हणून लागलो आनी ओगी रावलो आमी रावूंक येवंक ना सो झगडून फायदो आसा आं चड करून आमची झगडी कित्याक म्हाजें न्हू झगडी कित्याक आसता संवसारान ताका लागून जेजू म्हणटा मोग कर जेजून बरो कायदो दिला जसो तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर तुका कितें दुखयतलें तूं कातरतलें ना न्हू बरो मोग करतलें म्हाजो आमी आमच्या जिवाचो बरो मोग करतली बरो कुयदाद घेतली तसो तूं म्हणटा दुसऱ्याचोय मोग कर हें जर तूं न्हू देवाचें जेजून पळय कितें कमांडमेंट दिला न्हू जो तो तुका पाळोवंक जाय जाल्यार तूं रिगोनूच रावंक जाय देवाच्या उतरान देवाचें उतर आयकूंकूच रावंक जाय दुसऱ्यांक सांगीत रावंक जाय जो मनीस केन्ना वाडटा ना ज्या मनशाक देवाच्या उतरान वाडोवंक जाय जाल्यार त्या उतरान त्या मनशान वचून जें कितें शिकलां न्हू तें दुसऱ्यांक शॅर करपाक जाय दुसऱ्यांक दिवपाक जाय तेन्ना तूं वाडटा कळटा एक्चुली हे म्हाजें टॉपीक नासलें आयज हांव शिकोवंक आसलें पातोक म्हणजे कितें तें पूण पवित्र आत्म्यान अशें हांव सदांच सांगता म्हाका कांय खबर ना कितें शिकोवंक जाय तें तूंच शिकयतलें हांव प्रिपेरूय केन्ना करिना चडशी चलतानाच आयज हांव गाडयेन बसतना जाल्यार पवित्र आत्म्यान कितें शिकोवंक जाय जर हांव शिकोवंक सोदलें जाल्यार कितें शिकोवंक जाय सो म्हाका अमकें टॉपीक पूण हांगा येयलें तेन्ना म्हाजें टॉपीक सगळें बदललें हांव पयलीं न्हू स्टार्टींग जेन्ना हांव स्टार्टींग बरोवन हाडटाली
प्रीच करपाक. पेपराचेर खूब बरयताली, डायरीर बीन. आनी जेन्ना उबी रावताली न्हू हांगा, ते बरयल्लें कितेंच प्रीच करिनासली, जायनासलें. पळयत आत्मो सांगतालो. मागीर हांवें तूं सांगताय न्हू, तूंच सांग, आनीक हांव बरयना. आनी आमकां बायबलूय सांगता, लूक 12:12, जेन्ना तूं उबें रावताय देवाचें उतर परगोटूंक, तुका तो उतरां दितलो. जेन्ना आमी आमकां कांय चिंतपाचें ना, तो आमकां उडास करतलो. पवित्र आत्मा न्हू, तेचेर पातयेवंक जाय. आनी हांव हें शुअर जाणा, हांव 100% जाणा, हें हांव कितें शिकयता तें हांव न्हूच. कित्याक म्हाका जाल्यार हें बायबलांतलें कितेंच खबर सारकें ना, पूण हांव हें शुअर जाणा, हो पवित्र आत्मा शिकयता. इतलें हांवें बायबल इतलो स्टडी करूंक ना, पूण आतां उबी रावता तेन्ना हो शुअर पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडांसून उलयता. तोच पवित्र आत्मा जोण एकल्याच्या, एकूच पवित्र आत्मा जोण एकल्याच्या तोंडांसून उलयतलो जेन्ना आमी उबी रावता तेन्ना. केन्ना आमी शिकले न्हू, शिकून आमच्या भितर घालूंक जाय देवाचें उतर. लूक 12:12, ब्रदर, लूक 12:12 धाड. 12:12. For the Holy Ghost shall teach you in the same hours what you ought to say. कितें म्हणटा? पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो तुका कितें उलोवंक जाय तें न्हू. कोण शिकयतलो आमकां? पवित्र आत्मा. आमचेशी आसा न्हू पवित्र आत्मा, आनी तो आमकां शिकयतलो म्हणटा. आनी तो आमकां केन्ना सांगचो ना आनी सोडचो ना. जॉन 14:26 पळोवया आमकां पवित्र आत्मा. आतां आमी पवित्र आत्मा शिकयतलो म्हणून रावली जाल्यार पळय आमकां कितें सांगता तें. जॉन 14:26. But the Comforter, which is in the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to remembrance, whatsoever I have taught you. कितें म्हणटा हो कॉन्फर्टर आमचो कोण? एक बुजवणदार. तो पवित्र आत्मा आमकां बापूय आमकां धाडटलो तेच्या नांवान, जेजूच्या नांवान. एक आमकां शरार्थी म्हणटा तेका, शरार्थी एक हेल्पर आमकां धाडटलो. तो आमकां शिकयतलो आनी तो आमकां उडास हाडटलो जें तेणी आमकां शिकयलां तें. उडास हाडटलो. आतां कितें उडास हाडटा आमकां कोणी? विसरला जाल्यार, आमी पयलीं आयकलां आनी विसरला जाल्यार आमकां परत उडास हाडटलो न्हू. ताका लागून आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय, बरोवंक जाय. तें देवाचें उतर पळय आयकलां तुवें, तें उतर तुका जेन्ना तूं उबें रावतली तेन्ना तो तुका उडासाक हाडटलो. जें उतर तूं शिकलां पळय तें उतर तुका उडासाक हाडटलो. कळटा? हो पवित्र आत्मा आमकां जेन्ना केन्ना आमी देवाचें उतर शिकतलीं आनी आमच्या भितर भरतलीं पळय तेन्नाच. आतां एका कंप्युटराचेर आमी कितेंय घातलें, कंप्युटर कितें सांगतलो, जर ती फायल ना जाल्यार फायल नॉट फायंड. आमी जर सेव करूंक ना कितेंच कंप्युटरार, इवन मोबायलाचेर बसून जाल्यार येता न्हू फायल नॉट फायंड, कित्याक ती सेव करूंक ना. तशेंच आमी जर देवाचें उतर आमच्या भितर घालूंक ना जाल्यार तें उतर आमकां उडासाक कशें हाडटलें? आमकां शिकचें पडटा आनी तेन्ना पवित्र आत्मा उडास करता. आतां शीस, जेजूचे शीस तांकां कितले जेजू कडेन आसले न्हू ते 3 वर्सां कितें
रातान दीस जेजूकच आसले न्हू ते आं पूण तांकां जेजू मोडच्या टायमार तांकां कांयच उडास ना आसले तेंच्यान जेजू सगळ्याक ते जेजू प्रवचन करताले चडशे सुवाते ते आसले तेच्या वांगडा तेंच्यान उतर आयकलेलें न्हू पूण जेन्ना तांकां गरज आसली तेन्ना तांकां देवाचें उतर उडास ना पूण केन्ना तांकां उडास येयलें हें देवाचें उतर तेंच्यांनी चॅप्टर केन्ना बरयलें बायबल केन्ना बरयलो जेन्ना पेंटेकोस्त दिसा न्हू पवित्र आत्मो तेंचे उज्याच्या रुपान देंवलो न्हू तेन्ना तांकां पवित्र आत्म्यान ते जे शिकलेले आसले ते तांकां उडास केले न्हू शिकचें पडटा ताका लागून आमी जें कितें शिकता न्हू आमकांच पवित्र आत्मो तो उडास करतलो कळटा आमकां केन्ना पवित्र आत्मा आमकां उडास करतलो तो जेन्ना आमी शिकतलीं देवाचें उतर आनी आयकतलीं आनी भरतलीं तेन्नाच तो पवित्र आत्मो आमकां उडासाक हाडटलो जाल्यार बायबलान बरयलां उडासाक हाडटलो म्हणून तेणी सांगलां तुमी कितें शिकलां ते पासून तो तुमकां उडासाक हाडटलो जशें शिसांनी शिकलेलें जेन्ना तेजे पवित्र आत्मा येयलो तेन्नाच तांकां उडास येयलें जेजून तांकां कितें शिकयल्लें तें न्हू शिसांक केन्ना पयलीं उडास येयल्लो ना शीस भियाताले मागीर भियेल्या पेद्रू 3 नाकारलो जेजूक न्हू आनी मागीर पवित्र आत्मा येयना फुडें 3000 लोक एका दिसाक हे जाले न्हू सोत मारले कित्याक तेजी भिरांत गेली ताका लागून आमी देवाचें उतर शिकपाचें आमचें काम देवाचें उतर शिकलां न्हू आनी तें दुसऱ्यांक दिवपाचें एक्चुली इतलेंच काम आसलें आमच्या संवसारान न्हू आनी कसलें काम आमकां देवान दिलां सांग पळया हां जेन्ना आदमाक आनी एवेक रचले तेन्ना कितें काम आसलें तांकां कामाक वयताले म्हण आसलें ती फक्त ते गार्डनान आसली एक गार्डन आसलें येदें व्हडलें गार्डन आनी एकूच झाडाचें फळ खावं नाका सांगलेलें एकूच तांकां देवान सांगलेलें आनी तांकां कांय काम नासलें तांकां देव सारको मेळोंक येतालो सांजेच्या वेळार न्हू जेनेसीस 1 स्टार्ट सांजेच्या वेळार सदांच मेळोंक येतालो कितें काम आसलें कित्याक ते देव कितें सांगता तें आयकताले एक्चुली आमकां देवान संवसार रचतना मनशाक कांयच काम दिवंक नासलें कित्याक मनशाक कितें जाय न्हू तेणी सगळें तयार करून दवरलेलें आसलें मनशाक न्हू ब्रदर आमकां कितें जाय तें तयार केलां आनी मागीर मनशाक तयार केलां न्हू ताका लागून मनशाक काम करूंक आदामाक काम करूंक नाका आसलें कित्याक ताका ऑलरेडी गरजो सगळ्यो तेज्यो पुरावताल्यो आमच्या जिवितान आमकां देवान तशीच आजुनूय तशीच रचलेली आहा पूण आमच्यो देव कितें सांगता तें आमी आयकोना आदवान देव कितें सांगता तें आयकोंक ना तेन्ना ताका देवान सांगलें न्हू एक श्राप पोट जोरून तुज्या बायल्या भुरग्यांक पोस म्हणून सोरपाक अशें भोंवतालें तुमी तूं दोमणीचेर धरतलें आनी एके बायलेक डिलिव्हरीच्या टायमार पोसत जातली तेन्ना पेन येतली सांगलेली न्हू केन्ना जेन्ना देव कितें सांगता तें आमी आयकोना जाल्यार अशें आमचें लायफ जाता ताका लागून बायबलान कितें सांगता न्हू तेंच आमी करपाक जाय देव आमच्या सगळ्या गरजांनी पावता देवान आमकां ऑलरेडी करून दवरलेलें आसा फक्त आर्गां घेवपाचें आमकां आतां ब्रदर जॉन्सन कितें करता तेणी जो पवित्र आत्मा घेतला तो कितें करता तो सॉरी तो दुसऱ्या पासत शिकला ते दुसऱ्यांक शिकयता न्हू तेजे वरसून आमी हें सोत जाणा जाली बायबलान थैंक यू जीसस आज हम ये पढ़ रहे थे एक औरत थी एक औरत पानी लेने के लिए एक बावड़ी पर आई थी हम लोग कब जाता है पानी लेने के लिए
बावड़ी पर? कब जाता है? सुबह हो और शाम को नो? दोपहर को कोई जाता है नहीं ना? पर वो औरत दोपहर को पानी लेने के लिए बावड़ी पर आई थी और उसी पहले यीशु उस रास्ते पे जा रहा था। वो बोला, बाइबल बोलता है, पवित्र पुस्तक, वो थका था इसलिए थे वो बावड़ी पर बैठा। बाद में ये औरत आई और औरत को बोला उसने, मेरे को थोड़ा पानी दे दो। ये औरत एक लो कास्ट, नीचे के जात के थे, बहुत लो जात की थी। और यीशु को बोला, यीशु को बोलने लगी, तू मेरे, यीशु एक भगवान जैसा मीन्स जुड़े ऐसा लोग था, जुड़े लोग भगवान जैसा। वो बोलने लगी, तू मेरे पास पानी मांग पानी ना हाँ पानी मांग रहा है, तू तो जुड़े है, हम लोग नीचे का है, तुम लोग हमारे बर्तन को छूना भी मना है, और तू मेरे साथ पानी मांग रहा है। ऐसे बोल के यीशु ने बोला, तुमको मालूम होता मैं कौन हूँ तो तू ऐसी बात मेरे पास नहीं बोलता था कभी भी। हाँ, तब उसने क्या किया, बोला, बाद में उसने बोला, मैं जो पानी देने वाला था, तुमको मालूम, जो को मैं पानी मांगता है, जो कौन मैं हूँ, तुमको मालूम होता तब तू मेरे पास कभी पानी मांगती, ऐसा नहीं बोलती थी। मैं जब पानी दूंगा वो पानी तेरे अंदर से बहुत पानी आएगा अंदर से। मीन्स वो पानी के प्यार के बारे में बोल रहा था। यीशु उसको प्यार के बारे में बोल रहा था। वो समझी वो पानी के बारे में बोल रहा है। वो प्यार जो यीशु बोल रहा था, मैं जो प्यार तुमको देगा संसार में कोई कहीं जगह पर नहीं मिलेगा। वो जो प्यार, और वो जो प्यार मैं दूंगा वो तुमको सब में खुशहाली रहेगा, ऐसा बोल के और बोल रहा था। वो बाद में औरत बोल रही लगी, वो पानी मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं वापस बावड़ी पे आने के लिए। यीशु ने बोला उसको, तेरे पति को बुलाओ। अच्छा, उसने कुछ नहीं, उसको मालूम था एक औरत कैसी है, लेकिन वो उसको ये नहीं बोला, वो तू ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं बोला। तुमको एक ही बार बोला, तुमने तुम्हारे पति को बुलाओ, तुम्हारे आदमी को बुलाओ। एक ऐसा ही होता है, एक आदमी हो औरत जब शादी होता है, ये दो एक होता है। प्रभु भी ऐसा ही बोलने लगा, क्योंकि तुम्हारे पति को भी लेके आओ। हम जब पति को जाते परमेश्वर के पास आता है, हमारे पति भी आना चाहिए प्रार्थना में, ऐसा भी होता है। बाद में उसने बोला, मेरे को पति नहीं है, वो शादीशुदा नहीं थी। यीशु ने बोला, तू सच्ची बोल रही है। उसने सच्ची कहा था, तू सच्चाई बोल रही है अभी। और उसने बोला, तेरे को 5 आदमी था, 5 आदमी के साथ से तू रह रही थी, अभी भी है, वो भी तेरा पति नहीं है। वो सुनको उसको ऐसा लगा किसी ने उसको सच्चाई बताई। बाद में वो बोलने लगी, तू, उनको सबको मालूम था, एक चिकोनदार प्रवादी बोलता है, प्रोफेट, एक प्रोफेट आने वाला है। उनको मालूम था एक प्रोफेट आने वाला है, और
वो सब कुछ बताएगा, सच्चाई बताए, ये उनको मालूम था। लेकिन वो बोलने लगी, तब यीशु ने बोला, बाद में थी बोलने लगी, हम लोग एक डोंगर है ना, उधर प्रार्थना, पहाड़ के पास प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। पहले हमारे पूर्वज ने उसको बताया था, उधर भगवान है, उधर जाके रोज प्रार्थना करना है। बट यीशु बोलने लगा, तुम लोग उधर प्रार्थना में न दिखने वाला भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, दिखने वाला भगवान को। हम लोग तो, यीशु बोलता है उसको, न दिखने वाला प्रार्थना से हम लोग प्रार्थना करता है। अभी ऐसा टाइम आया है कि हम लोग भगवान को सच्चाई से और मन से न दिखना रहे, भगवान को हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा बोलने लगा यीशु। बाद में वो बोलने लगी, एक प्रोफेट आने वाला था, वही है, वो आने वाला है, वो सब बोलना। यीशु बोलना, मैं हूँ वो जो तुम्हारे साथ बात करता है। हाँ, वो जब यीशु का जब प्रेम हमारे ऊपर आता है ना, तब हम ये संसार के पीछे, किसी के पीछे भागने वाले हम नहीं बनते हैं। वो प्रेम हमको सब कुछ सिखाता है, क्या करना है जीवन में। मैं भी ना, जब यीशु मिलने के पहले मेरे को ऐसा ये था संसार का, मेरे को घूमना चाहिए था, इधर उधर घूमना, तरह तरह जगह के घूमना चाहिए था। और रात को खाना खाने के लिए खूब दोस्त थे हमारे, लड़कियां थी, हम उनके साथ जाते थे। और 6 महीने का काम करने के बाद हमको एक दागिना बनाने का खूब शौक था। जब मैं यीशु के पास गई, मेरा इस सब ना, ये सपना था, कुछ ये था, सब निकल गया। मैंने कुछ नहीं कहा, प्रभु यीशु मेरे को ये है थे। जब मैं उसके वचन के पढ़ने लगी, सुनने लगी, जाने लगी, जहाँ पे वचन होता है ना, वहाँ पे जा रही थी मैं। सुबह जाई, शाम को भी गई थी, रात को जाती थी, इतना सबको लेके जाती थी। मेरे खूब दोस्त थे, उनके साथ, सबके साथ, सबको लेके गाड़ी करके हम लोग जा रहे थे खूब दूर के गोवा में। सब मेरे को मालूम नहीं पड़ा मेरा सब ये आदतें कब गई। एक औरत, मैंने बोला ना उसको डर था, इसलिए वो दोपहर को पानी लेके जाती थी, नहीं बोला, दोपहर को जाती थी। लोग सुबह हो शाम लोग आते थे ना, वो कुछ बोलेंगे, इसलिए वो दोपहर के टाइम पानी लेके लाने को जाती थी। अभी उसको डर था लोगों का। अभी वो क्या करती है ना, जब उसको यीशु का प्यार मिला, यीशु ने सच्चाई उसको बताई, यीशु ने उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, उसका प्रेम जो अंदर आया, तब उसने वही लोगों को, वो लोगों का उसके साथ, उसके हृदय में डर था ना, वही लोगों के जाके उसने यीशु के बारे में बताया उसी गाँव से। और वो लोग सब जब सुनने लगा, उसके मुंह से एक प्रोफेट आया है, उसने मेरी सब सच्चाई बताई, तब वो लोग सब उसके पीछे यीशु के पास आया। कब यीशु का प्यार उसको मिला, तब ना डर भी उसका गया। जब हमारे हृदय में ना डर होता है, तब हमारा यीशु का प्यार, यीशु का प्यार हमारे अंदर आता है ना, तब वो डर जाता है। वही वो औरत के साथ हो गया। उसका जब यीशु का प्यार उसके अंदर आया, वो डर उसको था। दोपहर को बावड़ी पे जा रही थी, क्योंकि वो लोग कुछ बोलने वाला, वो डर गया और वो उसी लोगों को उसने जाके ये सच्चाई प्रभु यीशु की क्या किया उसने वो बताया।
हम लोगों के पास भी डर है ना दूसरों को देने के लिए प्रभु के बारे में। जब हम वचन में रहेंगे तब हमारा वो डर जाएगा और हम लोगों को जाके बताएंगे। मेरे पास भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं उस टाइम में 20 वर्ष के पहले तब कोई यीशु के नाम से बात नहीं करता था हमारे यीशु के, क्योंकि किसको भी मालूम नहीं था जॉन 3:16, किसको भी मालूम नहीं यीशु ने हमारे भगवान ने इतना प्यार किया, अपने एक लौते बेटे को हमको दे दिया हमारा नाश होने के लिए। जो कोई उसके विश्वास रखता है उसका नाश न होने के लिए। मालूम है, उसको मालूम नहीं था। मैं तब मैं डरती थी लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए। लेकिन मेरे रिश्तेदार ना, मैं उनको बोलती थी, क्योंकि मैं एक जॉन्डिस पेशेंट थी, मेरे को एक बीमारी थी, वो बीमारी मेरे लहू में भी थी। और सबको मेरे रिश्तेदार को मालूम था, क्योंकि वही मेरे को दवा ला के देते थे। जब मेरी माँ गुजर गई, बाद में वही रिश्तेदार मेरे को वो दवा ला के देती थी। और सबको मैं बोलती थी, तब मैं बोलती थी उनको, मैं यीशु के पास गई और यीशु ने मेरी ये आजारी गई, मैं अभी सब कुछ खा सकती हूँ। तब वो थोड़ा थोड़ा ये करने लगे, विश्वास रखने लगे यीशु पे। मेरी मामी थी, वो इतना अक्खड़ ये थी, वो बोलती थी हमें, क्योंकि मेरी बहन की शादी नहीं होती थी, वो बोलती थी तुम्हारे यीशु का करते हैं ना, यीशु का, वो देखो तुमको शादी नहीं हुई तुम्हारी बहन की, तुम ऐसे ही रहोगे, ऐसा बोल के वो बोलते थे। हम कुछ नहीं बोलते थे, हम बोलते थे प्रभु यीशु ने हमको अच्छा जीवन दिया है, हमको अच्छा पति दिया है। हम लोग बोलते थे, पहले ही उसको बताते थे। बाद में एक दिन उसकी बहन का लड़का ड्रग्स में फंस गया, छोटा 12-13 बरस का। बाद में हमको उसके लिए हमको प्रार्थना को जाना पड़ा। मैं भी ये जैसे पहले मैं यीशु के बारे में जानते, ये ग्रुप में जैसे अलमे में उसके लिए, वो लड़के के लिए हम आए, और एक का प्रोफेक्ट और ब्रदर था, उसको मिली। उसने बताया तुमको रोज़ इतवार के दिन आना पड़ेगा प्रार्थना सुनने के लिए। उसको लेके उसको एक स्क्रिप्चर दिया, हमने दिया था तुमको। प्रभु यीशु का आत्मा उस लड़के का नाम लेके प्रभु ने उसको प्यार से भरा है और सब बुराई से छुटकारा दिया है। ये उसको दिया था। वो कब क्या कर रही थी, सुबह 5 बजे उठ रही थी और बोल रही थी एक माला लेके, कितनी बार, 500 बार। और थोड़े दिन में उसका लड़का जेल में पड़ा कोई कारण। बाद में वो जेल से आके अच्छा आदमी बनकर, अच्छा लड़का बनकर आया और सब छोड़ दिया। लेकिन मेरी मामी के इसके लिए हम पहले ही JCLM का ब्रदर आया था और पापा जॉनसन, उसके रिट्रीट में गए और प्रवचन चल रहा था। आणि उधर एक लड़का आया था, उसको एड्स हुआ था। एड्स बीमारी को चंगा होता है, चंगाई है नहीं, डॉक्टर के पास चंगाई है, एड्स बीमारी को नहीं ना। वो लड़का पापा ने बोला सब यूथ आगे आओ, सब लड़कियों को आगे बुलाया और उसने प्रार्थना किया। सब ऐसा ही ये किया, मैं भी थी, मैं भी गिरी। आणि वो लड़का खड़े होके एक सच्चाई उसकी गवाही देने लगा। वो बोलने लगा 4 दिन पहले वो मरने वाला था। एक किसी हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने बोला ए रिट्रीट जाके 2 दिन का रिट्रीट था और 3, वो रिट्रीट अटेम्प्ट करो, बाद में तू सुसाइड करो, मरो तू बाद में, अभी नहीं,
लेकिन तू वचन सुन के बाद में ये करना। वो लड़का उठा और उसने सच्चाई दी। मैं एड से अभी मेरे को प्रभु यीशु ने हाथ लगाया और मैं एड से मेरे को छुटकारा मिल गई। मेरी मामी बैठी थी ऐसी उठकर आगे आके उसको देखने लगी। तब से वो यीशु से विश्वास करने लगी, हमारे साथ प्रार्थना को आने लगी। समझता है ना? हमको प्रभु यीशु ने एक आत्मा दिया है। वो आत्मा हम दूसरों को जो कुछ हमें मिला है ना, वही हम दूसरों को देना है। जो यीशु ने हमें कुछ दिया है ना, वही हम दूसरों को देना है। और हम एक औरत की बात कर रही थी ना, और बौड़ी के पास, उसको जब यीशु का प्यार मिला, वही जाके उसने दूसरों को दे दिया। वैसा ही हमारा काम है। प्रभु यीशु ने हम पे यहाँ पे सिक्का मारा है, प्रभु यीशु का वचन देने के लिए। नहीं दिया तो हमारे ऊपर श्राप आता है। इसलिए हमने ये प्रभु यीशु का जो कुछ हम सीखता है ना, वही जाके दूसरों को देना है। पापा एक बोल रहे थे, एक बहन को 5वीं कक्षा की विद्यार्थी पहली और दूसरी विद्यार्थी को सिखा सकती है, सिखा सकती है ना? 5वीं कक्षा की विद्यार्थी एक और दूसरी में सीखने वाले को उसको सिखा सकती है ना? वैसे ही हम जो कुछ सीखता है ना, वही हमें दूसरों को देना है। वैसा ही समझ में आया ना? हांव हेजे सेला म्हाका कोशी भितर सोडली, हेजे सेला म्हाका टिमीर। म्हाका पयलीं सच्चाई कितें कांयच खबर नासलें, पूण म्हाज्या मामीची भयणीचो चेडो न्हू, एक ड्रग्स आनी भुरग्यापणारा 12-13 14 वर्साचो आसतना ड्रग्स सोडपाक शिकलो। आनी ताका आतां भायर काडपाक जाय आसलें न्हू। हांवें एक टेस्टिमनी आयकलेली हेची, हांव एटेम्प्ट केली तेन्ना ब्रदर जॉन्सनाचो रिट्रीट आमकां तो सायपेज चर्चीन मेळ्ळो, आनी मागीर तो येना जालो काय कित्याक तरी लागून। आनी हांव एका अशें तेजे देवाचें उतर परगडटालें एका हॉलान आमच्या जेजूर काळंगूट। तेन्ना थंयसर एक तरणाटो हिंदू, तो आपणाच्या ड्रग्सांचो आपूण असो गटारान लोळटालो, आपूण गटारान पडटालो सोरो पिवन। ताका हाडून तेंच्यांनी तेंचे रेप आसले सोऱ्याचे, थंय घातलेले। आनी तो तेन्ना टेस्टिमनी दितालो आनी थंयसर आपूण बरो जालो। ती टेस्टिमनी आयकली आनी म्हाका हेजो उड आशिल्लो, आमी जाणा आसली न्हू। तेन्ना मामी केन्ना सांगताली म्हणून हांवें ते नंबर घेतलो बेगी बेगीन ब्रदरीचो, आनी आमी तिका घेतले आनी मेळपाक गेली। मागीर तेणी सांगलें आयतारच्या आयताराक येवचेंच पडटलें रिट्रीटाक तिका घेवन। आनी तिका लूक 4:18 सर्वेश्वराचो आत्मो चेड्याचेर देवान ताका अभिशेक केला, मोगान बोला, सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या। हे स्क्रिप्चर तिका म्हणपाक ती कितल्या फरां सकाळीं 5 उठून 500 फरां म्हणटाली। आनी तिजे वचून आमी हें करूंक मागीर ताका आमी रिहॅबान दवरलो, थंयसून पळोवन येयलो। मागीर कितें तरी एका चेडवाक लागून लिफ्ट दिल्या म्हणून पुलिशेन पडलो। पुलिशेनसून मागीर तो येयलो, तो बरो 2 म्हयने जावन येयलो। पूण तेजे आवयन मागणें सोडूंक ना तो पुलिशेन। म्हणून कित्याक ब्रदरीन तिका कितें सांगलेलें, जशी आमच्या जिवितान आमी गाडी चलयतना चुट्टी देंवती येता न्हू, स्पीड ब्रेकर, तशें आमच्या जिवितान स्पिरिच्युअल जेन्ना मागणी आमी करता न्हू, तेन्ना आमच्या जिवितान चुट्टी देंवती येता। आतां जरी आमी गाडी चलयतना चुट्टी देंवती वयली गाडी थांबली जाल्यार आमी खंय वचपाचें आसा तूं पावचें ना न्हू। तूं गाडी चलयता न्हू, स्पीड ब्रेकर आसूं आयज रावया हांगा, पावतलें तूं म्हापसा बीन ना न्हू। तशेंच आमच्या जिवितान जेन्ना आमच्या जिवितान प्रॉब्लम येता, जेन्ना देवाचें उतर उलयता, तेन्ना आमी जर थंय रावलीं जाल्यार आमी कितें दिवंक दिवलां तें आमकां मेळटलें। तशें तिका सांगलेलें। म्हणून तिणी न्हू कितलेय त्रास येयले, देवाचें उतर कशेंच सोडूंक ना। तिका सगळो लोकूय म्हणटालो, तो स्वता चेडो म्हणटालो तूं पाठार बसता भटजी बसून सकाळीं फुडें उठ्ठा न्ही, सगळ्यांक सांगतालो आनी माळ घेवन हें करता म्हणून जप। बरी तिणी सोडूंक ना। आमी सोडूंक जायना हें देवाचें उतर, कळटा? आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय, तेन्नाच आमकां कितें जोयतीवन आमकां देवान कितें दवरलां तें आमकां मेळटलें। केन्ना केन्ना मेळटलें आमकां? देवाच्या उतरान रिगोवन रावल्यारूच न्हू आमी।
आमी स्वतंत्र जातलीं. देवाचें उतर सांगता आमकां जर स्वतंत्र जावंक जाय, आमकां जर सेट फ्री जावंक जाय कसल्या प्रॉब्लमांतसून, फक्त एकूच हें आसा, आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. आनी खंयचोच प्रिचर, खंयचोच शिकोवणदार आमकां स्वतंत्र करिना. करता? फक्त जेजूचें उतर आमकां स्वतंत्र करता. कोण स्वतंत्र करता? उतर. खंयचोच शिकोवणदार ना, खंयचोच ब्रदर सिस्टर, हांव सुद्दां ना, कोणाक स्वतंत्र करची ना. पूण हें देवाचें उतर जें आमी शिकता तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करतलें. फुडें पळोवया, उरलां न्हू आमचें जॉन 4:40. देखून समरकांत ताचेसी आयले तेन्ना आपणासी राव म्हणून तेणेन तेंचे कडेन मागलें आनी तो थोडे दीस रावलो. कितें केलें ते लोक इतलो खूश जालो न्हू, खुशालकाय जाली. कित्याक तो प्रवादी जो सांगतो पण शिकोवणदार येयलो म्हण तेंच्या गांवांत, ते ताका कितें करूंक लागले, फोर्स करपाक लागले खंय रावात म्हणून. तांकां आनिकूय शिकोवंक जाय आसलें न्हू, ते फोर्स करपाक लागले म्हणजे ताका रावा. आनी थंय तो थोडे दीस रावलो. आनी त्याच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर बाबार धरलो. कितें जालें, जेजूचें उतर जें ताका सांगलेलें, खरें सांगलेलें तें उतर तेंच्यांनी आयकलें सगळ्यांनी. आनी तेजेर खूब जाणांनी विस्वास दवरलो, बाबार दवरलो. जेन्ना आमी आमची गोवायकी, आमीका जें कितें मेवलां तें दुसऱ्यांक सांगतले, तेन्ना खूब जाण जेजूचेरूय बाबार धरतले न्हू ना. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब लोक तेचेर बाबार ठेवलो. ती बायलेन म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय, पूण आमी ताका आयकल्लें देखून बाबार धरलो. आनी तो खरोच शासनाचो तारक म्हणून आमकां कळोन आयलें. आतां कितें म्हणटा लोक, ते बायलेक सांगता, तुज्या उतराक लागून आमी पाटलाव करूंक ना. आनी तेंच्यांनी आयकलें म्हणून तेंच्यांनी पाटलाव केला. एक्चुली कोणाक लागून, तिणी सांगलां म्हणून ते फाटल्यान येयल्ले न्हू. पुणल्यार ते आतां कितें सांगता, तशें आमच्या लायफान जातलें. आमचेच कोण मागीर देवाचें उतर सोत मारूंक लागली, ती अशें आमी तांकां मोग दाखयलो. पूण ती कितें म्हणूंक लागली मागीर आमकां, आमी मुगो तुज्या पयलीं मुगो आमी जेजूक वोखातालीं. आतां अशें आमी जेजूचें उतर दिलें. पूण हें उतर आमी आयकलेलें न्हू. हिका म्हणटा न्हू, सामर्थ्यान वचून अशी त्या गांवांत वचून कोणी उतर दिलें तांकां, त्या नगरान तिणीच दिलें न्हू. पूण तिका म्हणटा, तुवें सांगलां म्हणून आमी जेजूचो थंय येवंक ना, आमी आयकल्लें आदी म्हणून आमी त्या फाटल्यान येयल्या. आमच्या एका तशेंच जालें, तुवें सांगलां म्हणून आमी जेजूच्या फाटल्यान करूं ना. आमी ल्हान सावन मुगो तेवस बीन करतालीं, आमकां जेजूची वळख आसली. पूण आमी रागार जावंक ना, आमकां कितें खुशी, कशेंय जावं कोणाय वचपी तर जेजू कडेन पावली. लास्ट आमी तेजे कडेन पावूंक जाय न्हू. तोच आमची वाट न्हू स्वर्गार वचपाची. कोणीय सांगू, कोणीय हें करूं, तुजें नांव येयना नाका, म्हाजें नांव येयना नाका, पूण जेजू कडेन पावली न्हू आमी खुशालकाय सांगूंक जायी. हांवें देवाचें उतर दिलें म्हूण जेजू कडेन पावली, कोण म्हणिना ना. पूण एक्चुली आमची खुशालकाय आसूंक जाय. सारकी देवा कडेन पावली, जेजू कडेन पावली. खंयचूनय जावं ती जेजू कडेन पावली न्हू. हांवें सांगूंक नाल्यार कोणी सांगू, पूण जेजू कडेन पावली न्हू. तो एकूच, आमी सोलापूर गेली थंयसर म्हणटा ती, एकच जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा, उसका भी हम पीछे जाएंगे. कितना लोक हे कांयच न्हू तेंच्या फुडें न्हू. थंय एकूय कॅथलीक घराबो ना, पूण थंय जेजूची उतर पावलां. एकूय न्हू सोलापूर
फुडें तें गांव आहा 2 वरां फुडें, आनीक 2 वरांची वाट आहा. थंयसर गांव तो लोक, थंय एकूय कॅथलीक लोक ना, घराबो ना, पूण तांकां सगळ्यांक जेजूची खबर कळ्ळ्या. आनी लोक कितलो, भरपूर लोक. म्हाकाय अजाप दिसतालें पयलीं, एकूय कॅथलीक घराबो ना आनी थंय जेजूची खबर पावली. हें कोणाचें काम? पवित्र आत्म्याचें काम न्हू. आमचें कांय काम ना. आमी वयतलीं आनी आमी दितलीं देवाचें उतर. ऑलरेडी तांकां जेजूचीच खबर आहा, पूण देवाच्या उतराची खबर ना. ती म्हणटाली वचन, ऐसा वचन न्हू हम लोग ये करता है, प्रीच करता है, वो हमको मिला नहीं, और सिखाओ. उस जगह पे सब लोग हिंदू है, लेकिन क्रिस्त को ऐसा मानता है एक ही भगवान है. या हाँ, कर्नाटका. एक आदमी यहाँ पे रिट्रीट को आया था, एक ही आदमी. वो पहले प्रभु यीशु को जानता था, एक ही आदमी. औरत और उसके बच्चे आए थे. एक हमारा डिसाइपल रिट्रीट था उस टाइम. उसने वो वचन सुना, ब्रदर जॉनसन जोसलिन, हम लोग भी प्रेच कर रहे थे. तभी वो सुन के गाँव में गया. उसने ब्रदर को बोला, हमारे गांव में इतना लोग आता है, उनको प्रभु यीशु का, मेरे को जो वचन मिला है ना, उनको ही मिलना है. इस लोग हम लोग गए, ब्रदर भी गया. सब लोग ऐसा ठक करके सुन रहे थे. और उनकी एक आदत मेरे को अच्छी लगती है. एक जब आई ना, एक औरत, एक कोई फैमिली का एक आया ना मनुष्य, वो जाके अपने सब रिश्तेदार को लेके आता है. उसको जो चंगाई मिली ना, हम क्रिसमस टाइम में गए थे उधर. पहले दिन को थोड़ा लोग था, दूसरे दिन को लोग आया. कैसा मालूम पड़ता, वो प्रार्थना के लिए लेके आता था. वो बोलते था, वो मेरी लड़की की सास है, ये लड़की का ये है, पति का भाई है. ऐसा करके वो लोग को लेके आते थे. तीसरे दिन के फूल उसका हॉल था, फूल हो गया. ऐसा लोग खाना खाते थे जमीन पर बैठ के. खूब हंबलता है उसमें, खूब नीचे. और उसको एक प्रोफेट ना, ऐसा भगवान जैसा लगता है. हम लोग गए थे ना, वो लोग सब बोलते थे, मेरी प्रोफेट, वो पास्टर बोल रहे, पास्टर मेरे घर में आओ, चाय पीने के लिए आओ आओ. इतना लोग एक रिस्पेक्ट देता है प्रोफेट को. ऐसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन बोलता है उसके एक खालते जीवन उनका. मेरे को एक ही अच्छा लग रहा था. हम लोग समझ रहे थे क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु मिला है, लेकिन उधर सब हिंदू हैं. हाँ, वो पास्टर भी है, वो हिंदू था. इसलिए हमको जो वचन मिला है ना, हम लोग दूसरे को देना है. तभी हमारा चर्च बढ़ेगा. लोग आने ना, हम लोग को कैसा जाए, हम लोग को ही जाना पड़ता है ना, हम लोग को ही बताना पडटा है ना. आमकां सांगचें पडटलें न्हू सगळ्यांक वचोन, आनी तेन्नाच आमची चर्च लोक भरतलो न्हू, आनी लोकांक सत कळटलें, आनी सत तांकां स्वतंत्र करतलें. जें आमकां सत कळ्ळां आनी तें स्वतंत्र तांकां करतलें न्हू. जेन्ना आमी वयतलीं तेन्ना न्हू. आमी म्हणटा आमचें आयकचें ना. जर ते सामर्थ्यान वस्तुरीचें जिवीत जाणा पासून आसतना लोक येयलो जाल्यार आमी इतली बरी, आमी म्हणजे आसा आमी मातशी. सो आमचें उतर आयकतना देव आमची गोवायकी सांगतना लोक येवचो ना. आं, येवकूच जाय. तिचे तर येयलो जाल्यार आमचे गोवायकी सांगतना लोक येवकूच जाय ना. ब्रदर तूं कितें म्हणटा? आं, तुजी टेस्टिमनी सांगतना लोक येवकूच जाय न्हू.
जो तिचे बायलेचे ती गोवायकी सांगताना लोक आख्खो जो गांवांतलो लोक येयलो जाल्यार आमचो कोण तरी येवचो ना सांगताना पूण आमी स्टेप आवट करूंक ना न्हू ट्राय करूंक ना ब्रदर आमचो कितें म्हणटा जाणा रॉकिंग चॅरार बसल्या म्हणटा आनी हालता रॉकिंग चॅराची भायर सरोंक जाय म्हणटा आमी सो कितें शिकले आयज आमी आं कितें तरी कळ्ळां काय कळोंक ना काय शिकोंक ना हां ब्रदर कितें शिकला तुका म्हणपाक जायना तुज्या भितर पवित्र आत्मा आतां तुका म्हणपाक शिकयतलो आतां जर म्हाका जर तेणी पवित्र आत्म्यान शिकयलें जाल्यार तुका शिकोवंक काय न्हू तोच पवित्र आत्मा आमकां मेवला न्हू सगळ्यांक दुसरो दुसरो पवित्र आत्मा मेवला म्हाका दुसरो तुका दुसरो दिला सगळ्यांक एकूच पवित्र आत्मा सगळ्यांक तो आमी वाचले शिकयतलो आमकां सगळ्यांक उडासा काडटलो हां तोच न्हू तोच पवित्र आत्मा सो आमकां उलोवंकूय शिकयता तो उलोवंक जायना तांकां उलोवंक शिकयता सगळें तोच शिकयता तेजेरूच पातयेन रावंक जाय कितें विसरूंक जाय कोणाक कितें समजोंक ना तुमको कुछ पूछना है कुछ नहीं समझा तो हाँ समझे हाँ 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 समझ रही है ना यीशु का प्यारी हमको बस यीशु का प्यारी हमको सब मुसीबत से निकाल सकता है छुटकारा दे सकता है थैंक यू जीसस काय ना तुमकां न्हू खूब आमकां पवित्र आत्मा आनिकूय शिकतलो आनी आमी स्वत मानूंक जाय जेन्ना आमी शिकता तेन्नाच आमचे प्रश्न आमच्या जिवितांत कितें आसा दूख आसा कुडीन तेन्नाच गेली कित्याक हें देवाचें उतर देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता दान मन तेन्ना आमच्या भितर देवाचें जिवीत आनी देवाचो आत्मो वयता आनी आमच्या दुयेंस पिडाचो आमचे कसले प्रॉब्लेम आहा तेजो नाश जाता स्वत मानता तुमी आनी खरेंच तुमी सगळ्यांनी देवाचें उतर दान मन म्हणून आयकलां म्हूण स्वत मानता आनी तुमच्या भितर देवाचो आत्मो गेला आनी देवाचें जिवीत आनी तुमच्या भितर आसलेल्या सगळ्या दुयेंस पिडाचो ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान नाश जाला ओके सुरकीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे तुजे शिकवणे पासत तुका आर्गां दिता तुजे जी बायल एक स्टोरी भिरांतीन बोललेली पयली जेन्ना तुजो मोग जेन्ना तिच्या भितर येता तेन्ना तिचे सगळी भिरांत पयस वयता आनी तीच मोग घेवन ती दुसऱ्यांक दिवंक वयता आनी तिचें उतर आयकता नुस्त थोडोच लोक पूण आख्खो नगरांतलो लोक अशें बरयलेलें आसा सगळो तुका जेजूक पळोवंक येयलो तेंच एनॉयटींग आमची सगळ्यांचेर आसा जेजू तोच मोग आमच्या काळजांनी तुवें ओथयलेलो आसा रोमन्स 5:5 तोच ओथयलेलो आसा आनी त्याच मोगान आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमी पळयता तेंच्याय जिवितान मिलाग्री आनी ती जण एकली देवाचें उतर आयकता जशें आमकां देवाच्या उतरान आयकून स्वतंत्र जाला तशीच ती सगळी देवाच्यो जी कोण देवाचो आमी देवाचें उतर सांगता ते सामर्थ्य वचचे नगरांत लोक तसोच आमी स्वत मानता जायतो लोक हांगा येवन बसला आनी हांगाच न्हू खंय खंय देवाचें उतर परगट्टा ते सुवातेर वचोन आनी सगळ्यांक ती स्वतंत्र जाल्या आनी देवाचें उतरूय ती परगट्टा म्हणून बापाक हेंच काम आमचें कितें तुवें आमचेर शिक्को मारला तुजें काम करपाक तें आमकां शिकयलेलें पासत जेजू आमी जर शिकयना जाल्यार आमचें श्राप म्हणटा कोटा त्या पासत जेजू जो शिक्को मारला आनी तें काम करूंक आमकां तुवें तो पवित्र आत्मो फुकट दिलेल्या पासत आनी तोच पवित्र आत्मो जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता तोच पवित्र आत्मो जेन्ना आमी देवाचें उतर परगटूंक उबी रावता तेन्ना तोच पवित्र आत्मो आमकां उडासा काडटा म्हणून बापा आमकां सगळ्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिला आनी तोच पवित्र आत्मो
आमकां आतां शिकयला आनी आतां 2-4 दीस आसा आतांय फुडें तोच पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिनवासता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आतां आनी 5 मिनटां ब्रेक आसा.